बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आर्गान तुका बापा, आर्गान तुका जेसू, आर्गान तुका पवित्र आत्मे. आर्गा मोहिमान दिनवास बापा आजच्या दिसा पासत या वेळा पासत आणि हांगा हाजीर आसतल्या भावा भयणी पासत बापा तुका आर्गान दिता. ब्रदर विन्संटा पासत तुवेंनूच ताका बापा ताका विचून काडला आमकां शिकवण दिवं. मोगळ्या बापा तू आमचो कितलो मोग करताय आनी आमी तुज्या तावन पयस गेल्या पासून तू आमकां सांडिनाय बापा. तुज्या मीठ मेन नासलेल्या मोगानूच तू आमकां परत हाडटाय. तुज्या मोगानूच बापा तुवें आमकां एक एकट्याक हांगा एकठांय केलें. तुजें उतर आयकूंक तुज्या उतराची शिकवण घेवंक आमची मनां आनी काळजां उक्ती कर. आमी तें उतर समजूंक आनी दुसऱ्यांकूय दिवंक आमकां तुज्या आत्म्याची कृपा फाव कर. हें हांव मागणें करतां आमच्या सगळ्यांच्या नांवान बाप्पा. आमेन. 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 जेजू कारगा. जेजू कारगा. कोणू हा टेस्टमनी दिवपा. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. जेजू कारगा. भाव भयणीनो, आता आमी जेन्ना हे क्लासीक येता आमी फकत आयकोंक येना, आमी आमची गोवायकी दिवपाक येता. ते आमच्या जिवितान कितें घडलां आनी जेजू आमच्या जिवितान खरेपणी आहा आनी आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. म्हणटच पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? ताचें उतर पाळूंक जाय. उतर पाळटा संवसाराचो लोक आमचेर आड येता, पूण जेन्ना ती परीक्षा येता आमी सदांच जैतिवंत जाता, कित्याक पवित्र आत्मो आनी ताचें उतर आमकां सदांच जैत दिता. होय की ना? होय ब्रदर. जैत मेळटकूच कितें मेळटा आमकां दिवपाक? आमची आर्गां वाखाणणी आनी आमची गोवायकी, होय आमची टेस्टिमनी. कोण हा टेस्टिमनी सांगपाक? हांव आहा मगे धाकटी ऑफिसांतली. सांग बाय जॉनीना, सांग. आयज मगे ऑफिसांत म्हाका भुरग्यांगे एग्जामीची फॉर्म्स धाडपा आहलो न्ही, आनी ती लास्ट डे आहलोली. म्हणटकच 2 दीस हांव ऑफिसा वचोन आहलोलें, कित्याक मगे बायगे बर्थडे लागून हांवें लीव घायलोली. सो हांवें जेजूच्या हातीन घायलें आनी सगळीं दवरलें. जेजू सगळीं रेडी करून दवरली आनी थोडीं भुरगीं उरलोलीं. तरी आयज आसतना 4-5 भुरग्यांनी तें काम फॉर्म्सां म्हाका धाडूं नाय. हांवें पवित्र आत्म्या हातीन घायलीं. जेजू तुज्या हातीन घालून तूं ती आयज करतलें आनी मुगे मेजा वयलीं तें काम फुडें वतलो, कित्याक हांव तुज्या हातीन घालून तें काम करता. 1 Peter 5:7 कास्ट युअर बर्डन ऑनटू जीसस. सगळो तुमचो हुस्क्याचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. देखून पवित्र आत्म्या म्हणलें हें सगळीं कितें धाडूंक जाय तें आयच्या दिसा भितर हें मुगे मेजा वयलें ऑथॉरिटीजाच्या मेजाचेर वयतलें. आयज कशे भाशेन तें वयतलें आनी आर्ग दीत रावलें, विचित्र भास म्हणीत रावलें. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थँक यू जीसस. विचित्र भास म्हणीत रावलें, तरी तें जावं ना. बट बाय 5 o'clock म्हणल्यार म्हाका ती सगळी फॉर्म्स येयली, रिसिट्स येयले, सगळी हांवें टायप केले, सगळी रेडी केलें, फायल रेडी केली आनी धाडली. आनी जेजू हांवें व्हडली आर्ग दिली. थँक यू जीसस म्हणलें. थँक यू जीसस. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. ब्रदर मुगे एक आहा टेस्टिमनी. होय बाय फली, सांग सांग तुजी गोवायकी दी. प्रेज जीसस. ब्रदर पयर फाटी न्हू मुगे भयणी बरो जोर येतालो, 103 इतलो जोर जातालो आनी सडनली हांव थिंग पावलें आनी तेका हांव जायतें सांगतालें, तूं मुगे हेजे आमगे हेजी तुजी कितें धाडटालें आनी तें मिन्स तेका जायनासलोलें तें आयकपा बी. आनी ते एक दीस हांव थिंग गेलें न्हू, म्हाका तो उगडास येयलो. हे केंस मुगे ते हेजी हें दोना जालें आनी तेका जायना आतां. हांवें म्हळें हांव ब्रादरा एक कॉन्टेक्ट दिता, तूं म्हणटा फोन एशें एशें कर
आनी हांव थिंगा आहा आतां आनी तेन ब्रदर तेन न्हू म्हणजे भयणीन न्हू तूं फोन केल्या मॉर्निंग तें तुवें काडूं ना तेगेलो फोन हांवें म्हळें बिजी आहा आसतलो कित्याक तो जायती क्लासी दिता आनी बिजी आहा आसतलो आसूं गो तो तूं फुडें करीत म्हणें आनी हांव थिंगा आहा आनी इतलो तेका जोर तेगे न्हू डॉक्टरा बोले गेल्या पासून तेगेलो जोर हालना इतलो जोर तेका सारको तेगे सगल्याकूच जोर येतालो अशें करून जालें मागीर ब्रादर मागीर कितें जालें हांवें तेका तुगे न्हू वॉट्सॅपाचेर तेका एड केलें आनी हांवें तेका तुका मॅसेज घायली आनी तुवें तेका मागीर मॅसेज कितें म्हूण घायल्या म्हणजे आपूण मागीर फोन कितें कोत्तलो कितें म्हूण तें हांव येयलें मागीर घरा येयलें मागीर तेणें म्हाका सांगिल्लें दादरान आपणाक कितें मॅसेज घायली पूण न्हू तर बसून तुवें तेका करूं ना फोन मागीर कितें जालें तेका न्हू तूं तुगे ती अशें करून टिचींग तेका धाडीत रावलो आनी तें दिसता तेणें आनी तो तुगे फोनान हें केलें ना तुवें तेका करूं ना न्हू तेणें तें टिचींग आयकोत रावलें तेका तें आयकता आसतना आतां तेका जोर येतालो बरें दीस 5-6 दीस पूण तेणें जोर काडलो डॉक्टरा बोले गेल्या पासून तेगे जोर वचना तें टिचींग आयकोता दिसता तेका तेगे तो पावाड तेज जालो आनी तेगे आपशी इतलो तेका 100 वयर 2, 3 अशें तेका जोर येता तो तेगे न्हू तुगे तें टिचिंगाचें कितें म्हणटा आपणाक खबर ना तूं ही तेका धाडीत आहा टिचींग तें आयकोता दिसभर तें घालून रावता तेगे हितून घरा कडेन आनी तें आपणा काना वयता म्हणटा आपूण केली फोन आपूण आयकोता आपशी ब्रदर तेगेलो जोर गेलो आतां तुवें तेका कांय फोन करूं ना मिन्स हांवें एड केलो तेका तुगे नंबर घायलोलो आनी तें म्हणपाक तेणें कितें बिलीव केलें तेणें तुगे टिचींग तेणें तें सगलें तेणें सोंपमा दिलें आनी तेगे ते दिसा डॉक्टरा बोले पासून गेल्यार तेगे जोर वचना ते दिसा पासून तें आयज बरें आहा जेजू कारगां दिता आनी जीसस जेजू कारगां म्हणटो देवाचें उतर दिवन देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतराची सजमणी घेवन आनी आपल्या मनाची नोरसणी करून ताका आतां पेकोणी जाली हाचे पयलीं सजमणी नासली उतराची आनी तें कितें जालें ताका तें म्हणटालें आसलें मागणें कर जेजू बरी कर जेजू बरें कर ह्यो सगल्यो खबरो सोडून आतां फकत उतराची सजमणी मेवली आनी उतरा वरवीं आतां ताका पेकोणी फावो जाली आतां कितें जालें फकत पेकोणी न्हय पूण ताचो भावार्थ वाडलो आनी तुवें आतां जेन्ना तें उतर दिलें आतां तुवें पळयलें की तें उतरा वरवीं ताकाय पेकोणी मेवता तुजोय भावार्थ वाडलो आतां तुका उमेद येयली की आतां दुसऱ्यांक आतां तुज्यान आतां म्हणूंक जाता डॉक्टर आलिफा म्हणून एक पाटी आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता आनी देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगता म्हणटकीर कितें जाता देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दितकूच तांचो भावार्थ वाडटा कित्याक त्या उतरा वरवीं तांकां पेकोणी मेळटा त्या उतरा वरवीं तांचें जिवीत बदलता पूण दुसरे फाटी आतां कसली पेकोणी जाय जाल्यार कोणा कडेन वेतली ती तुजे कडेन येतली न्हू देवाच्या उतरा कडेन वेतली तेंच आनी जितले पाट आमी देवाच्या उतरा कडेन वेता देवाचें उतर आमच्या तोंडार घालता आमच्या मनाची सुणी करता तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो आतां आमचो भावार्थ वाडटा आमचो संबंद जेजूशी घट जाता पवित्र आत्मा आमकां नव्यो नव्यो स्वता शिकयता आनी आतां कितें जाता आमचो भावार्थ घट जाता आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता वय की ना जेजू कारगां एक भाशेन आमी आतां हे जेजूचे राज फुडें सरपाक कित्याक आतां तुवें तें उतर तिका दिलें त्या उतरा वरवीं ताका पेकोणी मेवली आतां जेन्ना ताका दुसरे फाटी तूं हांगा आपयशी जाल्यार ये हांगा देवाचें उतर आयक देवाचें उतर ताका येवंक जायना जाल्यार व्हिडिओ धाडून हांगा हें उतर ताचो भावार्थ वाडोवंक जाता वय की ना आमचो भावार्थ वाडटा आमी दुसऱ्यांक उतर धाडटा ताका शिकयता तांचो भावार्थ वाडटा ती आतां दुसऱ्यांक सांगता आनी भाशेन जेजूचें राज फुडें सरपाक येता आतां भाव भयणीनो आमी आमची गोवायकी आमी दुसऱ्यांक उतर शिकयना जाल्यार आमकां आमी जे शिकल्या ते दुसऱ्यांक सांगना जाल्यार जबाबदारी आहा आमकां जबाबदारी आहा इंग्लिशीन ताका म्हणटात वी हॅव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिशीन ताका म्हणटा वी हॅव एन अकाउंटेबिलिटी त्यो आमकां विचारतलो तुमकां हांवें कितलें देवाचें उतर दिलें
तुमकां कितली शिकवण दिली, कितें केलें तुवें? ना सायबा, हांवें आयकलें, म्हाका पिकोणी मेळ्ळी, म्हाजें बरें काम जालें आनी तितलेंच. हांव बरो कशी आहा, हांव बरी कशी आहा आनी म्हाका उतरान बरें सगळें दिलें. वय देव आपल्या उतराक विस्वास शीक. तुका कितें घडलें तुज्या जिवितांत दुसऱ्यांक सांगलें, तांकां हो पुलाव करूंक जाय, खंय बिरयानी करूंक जाय, तें तूं खंय रांदता तें दुसऱ्यांक सांगलें, फकत म्हाकाच धरलें. ते भाशेन जेन्ना हांव देवाच्या उतराची सजमणी घेता, हांव शिकता. आतां ह्या वेळार हांव विचारता तुमी, आमी आतां 10 जाणां आहात, कितलीं जाणां ह्या वेळार फकत देवाचें उतर आयकता? कितलीं जाणां ह्या वेळार 2-3 कामां करतात, तें ऑन चालू आहा, चलता, व्हॉट्सएप तो आमचो झूम क्लास चालू आहा, और आमचो युट्यूब चालू आहा, आमी आयकता. पूण आमचें मन, आमची चोत्राय 3-4 वस्तूचेर. कितें फायदो जातलो आमकां? ना. समजा आमी एका व्हडलो मंत्री कडेन वचतले, आमचो साहेब आहा, तुमी म्हणटल्यार तुमी कितें च्युइंगम खान, कितें बर्गर खान, कितें पेज सूप खाता तें घेवन तुमी तुमच्या साहेबा कडेन येतले, बरे भाशेन परफ्यूम घालतले, केस पळयतले, सगळे ते भाशेन फायल घेवन, पेपर घेवन, नोटबुक घेवन तुमी वेतले भितर साहेबाक पळोवपाक, वय की ना? होय. जेन्ना आमी देवा कडेन येता, सारकें. जेन्ना आमी देवा कडेन येता, ताचें उतर आयकपाक येता, तो आमी ताका पळोवंक पावना, कित्याक आमच्या दोळ्यांक ताका पळोवंक जायना. वाटत आमी तो जाणो की आमी ताचें उतर आयकोंक येयल्या. तेपणी आमी आयल्या, उमेदीन आयल्या. 3-4 वस्तू आमचे चलता, टीव्ही चलता, कोण आमच्यो खबरो सांगता, आमचे कितें आमी 3 पार आमी कितें करता, आनी आमी आमची चोत्राय 4 वस्तूचेर धरून आमी तें उतर आयकता. कसलो फायदो आमकां जातलो? कसलोच ना. तें मन त्या जाग्याचेर ना. सैतान येतलो आनी तें उतर जें तुमी शिकतात तें चोरतलो. आनी जेन्ना तें उतर जें आमी आयकता, सुमनाच्या सुमना कितलो लोक येतालो, सुमनाच्या सुमना आमी आयकता, पूण तें उतर आमी पाळिना, आमकां कसलीच गोवायकी दिवपाक ना. आमकां कितें जाय? आयल्या आमी क्लासीक, आमी आयकलें गेलें. आयकलें जाल्यार आमी गेले जाल्यार तें उतर पाळलें जाल्यार केलें आमच्या जिवितांत, गोवायकी आसतलीच. गोवायकी ना जाल्यार हाचो अर्थ कितें? फकत आयकलें, एका कानान, दुसऱ्या कानान सोडलें. तें उतर पाळलें जाल्यार गोवायकी आसतलीच, ल्हान पासून आसतली. कितें तरी आमच्या जिवितांत देव करता, सदां एक तोडी कितें तरी बरें करता. देखून आमकां येवंक जाय हांगा उमेदीन, खोशेन, देवान कितें केलें म्हज्या जिवितांत तें सांगपाक सवय माजार सगल्यांक. हो देव म्हजो जिवो देव, हो जेजू जावन आसा जिवो देव, पवित्र आत्मा म्हज्या सांगात आहा. हांव एक सोयतीवन जिवीत जियेता, हांव एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. देखून आयज उमेदीन येयला, फकत घेवपाक न्हय, दिवपाक. कितें दिवपाक? म्हजी गोवायकी, म्हजी आर्गां, म्हजो दिनवास, म्हजी स्तुती ह्या देवाक, ताका महिमा दिवपाक. कितें म्हज्या जिवितांत केलां तें, वय की ना? येस ब्रदर. बाबण्या तुमी म्हणजे आतां कालच्या बुधवारा दीस हांव तुमचे कडेन येयल्लो, कित्याक हांव बॉम्बे रितीराक आयल्लो. क्रिस्तार, सुंक्रार आनी सोनवार 3 दीस रितीर जाले सान पावलो, 10 ते 4 पर्यंत. हांव सोदलो की 10 रितीर कोमेस जातलो आनी 4 सगळें काबार जातलें. मागीर आमी मातसो विसव घेतले आनी तेजे उपरांत आनी एक क्लास आसतली, लायव्ह क्लास युट्यूबाचेर. हांव नकळो तुमी कितल्यांनी आयकला तो ऐकलं होय ब्रदर. ब्रदर, आमी आसली. हय. प्रेज गॉड. Anointed हांव it पळय न्हू, was. 4 जाता म्हणसर ते 8 पर्यंत लोक म्हणटा कावन्सिलींग जाय. कोण लोक जो रितीराक पावना तोय येता कावन्सिलींग करपाक. कितलो लोक कावन्सिलींग करपाक 10 पयलीं सकाळीं येता, त्याच्या उपरांत 4 जातकच येता. इसो घेवपाक न्हावपाक वेळ ना, ते उपरांत लायव्ह सेशन चलता. लायव्ह सेशन 9:30 जाता. ते जातकच लोक अजुनूय थांबता, थंयसर लोक कपेलान येता, तो तांकांय कावन्सिलींग जाय. आनी भाव भयणीनो, हें सगळें कोत्ता म्हणसर हांव चिंता, इतलो लोक जो येता, ताका उतराची सोजमणी ना, केन्नाच देवाचें उतर आयकना. आनी ती आतां देवाचें उतर आयकतात
इतली उतराची सजवणी म्हणता हे कशें घडटा आमी इतल्यो केन्नाच आयकोंक ना. हे अशें कोण आमकां सांगिना. आमी इतली वर्सां इगोर्जेन वता, मीस आयकता, नोवेना करता, सगळें करता, पूण हें देवाचें उतर केन्नाच आयकोंक ना. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ती देवाचें उतर आयकतात, उतराची सजमणी घेतात, आतां त्या मनाची नवसरी करून तें जिवीत जियेतात. आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेतात. Amen. Praise God. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या वेळार जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता, आमकां कितलो फायदो जाता की ना. होय. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी उतराची सजमणी घेता, हें उतर आमी पाळटा, आमच्या जिवितांत कोत्ता, आमकां एक वायकी दिवपाक मेळटा, कित्याक हें उतर आमी कोत्ता आमच्या जिवितांत. आतां म्हाका ती गॅरंटी आहा की हें उतर चलतलेंच म्हणून. आतां हें उतर हांव दुसऱ्यांक दिता. जेन्ना तें उतर हांव दुसऱ्यांक दिता, कित्याक म्हाका विस्वाशी म्हाका गॅरंटी आहा, हांव जाणो की हें उतर म्हज्या काळजान चलता म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर म्हज्या जिवितांत चलना, म्हाका फायदो जाला, तेन्ना भाव भयणीनो, हांव हें दुसऱ्यांक सांगूंक वता. जे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, कोणाक केक करूंक जाय, कोणें बरे भाशेन बरें चिकन डीश केलां, कोणें बरी बिरयानी केल्या, कोणी येत जाल्यार आमच्या घरांत जेवपाक, हे भाशेन रांदना, तुका सांगता कितें म्हणून, हेचोच मसाला हाड, तो मसाला हाड, तो घाल नाका, हो मसाला घाल, आनी ते भाशेन ते फुगे मार, आनी तो हें कर, आनी ते कर्ड्स घाल, आनी आमी तांकां बरे भाशेन सांगता. पूण तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, आमी फकत आयकता, वा आमकां सजमणी मेळटा, आमी हात वयर करता, ब्रदर सजमणी मेळोंक ना म्हाका, मातशें पोतून सांगताय. आमकां जाय ती, आमकां ती कितें म्हणटा ती आसा उतराची सजमणी मेळोवपाक. पाटी आमकां सजमणी पयले पाट मेळना, परतून आमी युट्यूब व्हिडिओ आयकलो, सजमणी गेली, परतून आयले, फुडल्या बुधवार ब्रदर तें कितें सांगलें मातशें सजमून दिताय, सजमणी दिताय. आयकलें, एका कानान सोडलें, तें आमी उतर फाडूंक ना, आमचें जिवीत बदलतलें. No. आमी खरेंच आमचो संबंद देवाशी घट जातलो. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां त्या उतरान रिगून रावपाक, उतराची सजमणी घेवपाक, आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक, ते उतराचे सजमणी घेवन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक, त्याचे वरान ही बरी खबर आमची गोवायकी दुसऱ्यांक सांगपाक. तो लोक जो गोवायकी आयकता, ताणें तें उतर केलें, अशें सांगलें, हें रांदलें, तोहें रांदलें, तें कोण मारलें, सगळें केल्या उपरांत तांकांय जैत मेळलें, मेळटलें. हांव आतां जाणो हें म्हाका जैतिवंत जिवीत जियोंक जाय. नातर बाबणे आमी बिश्टे आयल्या, आयकलें, गेल्या, परतून येयल्या, कांय करूंक ना, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कशे भाशेन आमी फळां दिवपाक पावचे. आमेन. Amen. Praise God. तर आयजतान आमी खरेपणी हें उतर जें आयकता आमी करतले. आमी हो थाराव घेवया आयज. कोणूय जावं, 30 जाणां जावं, 5 जाणां जावं, 10 जाणां जावं, 11 जाणां जावं, कोणूय जावं, आमकां दुसऱ्यांचें पडोंक ना. म्हाका जाय उतराची सजमणी. हांव उतराक विस्वाशी रावतलो. जेजू आपल्या उतराक विस्वाशी. आनी जेन्ना हांव तें उतर आयकता, तेन्ना तें उतर पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे हांव चलता. सदांच देव आपल्या उतराक विस्वाशी. भाव भयणीनो, तुमकां सांगता हांव, म्हजो रितीर आसलो. आज म्हज्यान सांगूंक जाय जाल्यार, फातिमाक सांगूंक जाय जाल्यार, मारियाक सांगूंक जातालें, बाबा पळय हांव रितीर आसा, तुमी करात. पूण जेन्ना म्हाका थोडो वेळ आसलो, तो सगळो जो लोक कावन्सिलींग आसता तेन्ना सांगलें, तुमी घरा वचात, फाल्यां पळयता हांव येयलो तुमच्या क्लासीक, एक तरी वर केलें. Hoy, brother. Praise ना? Hoy, brother. Hoy, brother. Yes. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणटोच तेच भाशेन आमी खिंचोरूय जावं, गोंया आसूं, ऑस्ट्रेलियाक वचूं, खिंचोरूय आसूं, जेन्ना देवान म्हाका एक जबाबदारी दिल्या, हांव त्या वेळार येतलो, सगळें सोडटलो, तुमच्या फॅमिलीक सोडटलो, येतलो, कित्याक ही जबाबदारी म्हाका दिल्या. Yes. होय की ना? Hoy. चलती का नाम गाडी. कितें म्हणटात ते?
चलती का नाम गाडी. आम्ही क्रिस्तांव असे म्हणटा चलती का नाम गाडी. ना जेन्ना जेजू आमचे बरोबर हा आम्ही तो आपल्या उतराक विश्वासी आम्ही त्याच्या उतराक विश्वासी राहूया. Amen. कोण हा आता गवायकी दिवपाक. तसंच न्हू ब्रदर पप्पाची भयणीचो बर्थडे आसलेलो आनी सिस्टर मारियान आमकां सॅटर्डे फोन केलो कोणूय येवं सोदताय काय म्हणून तिगेल्या घरा आमी या आनी तिका विश करुया म्हणून. आनी आमची जायती भयणी आमी एकठांय जाली आबिला फातिमा सिस्टर रेनुका आलिफा हांव सिस्टर मारिया आनी आमी तेगे घरा गेली आनी तिका एकलोच पोत बाबडो. आनी तुका सांगो ब्रदर जेन्ना आमी तेगे घरा गेली आमी तिका एक सरप्रायज कसो दिलो तिचे जल्माचे दिसा सॅटर्डे ते. आनी आमी गेली थंयसर एक मागणेच करून आमी एकठांय जातात पूण त्या घरान ते दीस आमी पळय गेले तेन्ना इतलें तें घर इतलें देवाचे मागणेन भरलोलें आसलें अशें की सगळीं ती शांतीन मोगान आसली आनी आमी सगळीं एकठांय जाली आनी तेका जल्माचे परबेक आमी गेली केक कातली तिजी फुले लावली तिगे भुरग्या बोलेक आनी तो भुरगो कितलो खुशाल असो जालो ब्रदर तिजो हँडिकॅप बाबडो तो कितलो खुशाल. एक कितली जाण एकठांय जाली आपल्या मामीची बर्थडे अशी आनी एक देवाची एक अनुभव असो आहलो त्या घरांत एक एकठांय जावन देवाची मनशां त्या घरांत जेजू कारगा आनी ते सगळीं पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन येयले सिस्टर मारियान ते स्टेप्स घेयले कित्याक तिका खबर आहली तिचो बर्थडे म्हणून. So that was the plan of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. जेजू कारगा. Beautiful, beautiful. जेजू कारगा. जेजू कारगा. भावभयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आसाव आमी खरेपणी देवाच्या उतर पाळटा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता सगळें जे देवान आमकां सांगला तेच्या उतरा प्रमाणे आमी पवित्र आत्म्यान आदारान आमी जे तो सांगता कर म्हण. आतां कितले फावटी आमकां पवित्र आत्मा कितें सांगता अरे बाबा वचोन गोवायकी दी वचोन तांकां देवाचें उतर दी वचोन तांकां सांग. आमी कितें म्हणटा ना 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 आसूं ते पाद्री हात तांकां माद्री हात आनी प्रिचर हात आमी कितें सांगपाचें. पूण जितली आमी देवाचें उतर आयकोन आसतना आमी रावता तितले आमी पवित्र आत्म्याक दुपयता. इट इज कॉल्ड एज क्वेंचिंग द होली स्पिरिट. त्याच्या उपरांत पोत्तून पोत्तून सांगता बाबा वच कोर गोवायकी दी हें सांग आमी आयकोना. हें करीत रावत जाल्यार आमी कितें घडटा एक दीस येता आमी पवित्र आत्म्याक खूब दुखयता. वी कॉल इट ग्रीविंग द होली स्पिरिट. आनी एक पाटी तो ग्रीव जालो एक पाटी ताका आमी दुखयलो इतले इतले सांगून आयकोन आसतना रावत जाल्यार तो आतां आमचे कडेन उलोवपाक बंद करता. मागीर तूं रोड मागीर तूं वाती घाल फुलां घाल कितलें देवस्पण कर कितलो दोन कर तो तुका आयकोचो ना कित्याक तो तुजे कडेन उलोवचो ना. तो जेन्ना आतां आमी देवाचें उतर आयकोता तो आमकां सांगता उतर पाळ त्या उतराक पाळ दी त्या उतरा प्रमाणे चल ते उतर कर तेन्नाच की आमचो संबंध वाडत वतलो. हो आमकां नव्यो नव्यो वस्तू शिकयतलो. हो आतां आमकां आमचो संबंध जेजूशी आमच्या सोरीच्या बाबाशी घट करतलो. कोणाक नाका आमचो संबंध देवाशी घटके जाल्लो जाय कोणाक नाका. आमी ओगी रावत जाल्यार म्हाका लॉस दिसता म्हाका लॉस दिसता. एक दीस देव म्हणटलो म्हाका तुजी लॉस दिसता. करेक्ट. कित्याक हांव चिंता लोक कितें म्हणटलो अरे कितें गोवायकी जाय रे कितें सांगताय रे कोण आयकोतलो म्हणटलो कितें सांगताय रे कित्याक कोणें सांगलें तुज्या गोरकाराक कोत जाल्यार तुज्या बायलेक कोत जाल्यार तुज्या पाय मायन कोडत जाल्यार शेजाऱ्याक कोडत जाल्यार जालें तुजें फेस. होय की ना भाव भयणीनो कितले फाटी आमी गोवायकी दिवपाक तयार ना कित्याक कोण म्हणटलो हे तुवें सांगलें
तुम्ही ओय सांगले सोबे माझा सगळ्यांक आता ती कितें म्हणटली तांकां कळटकूच आमी हें चिंतन घेवन आमी बिहातीन रावल्या पूण देवाक महिमा दिवपाक देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां आमकां गोंय सुटका दिल्या तें आमी सांगूंक भियेता आनी एक दीस पावतलो जेन्ना देव आमकां लोचतलो आनी त्या वेळार आमी पांयां पडत जाल्यार सायबा म्हाका बोगस तो आयकपाक तयार जावचो ना कित्याक हो वेळ जावन आसा आतां जो कोण सजमता की आतां वेळ जावन आसा आमचो ताका महिमा दिवपाक आमचे तोंड उक्तें करून आमची गोवायकी दुसऱ्यांक पावोवपाक तो वेळ जावन आसा आतां आमेन. फाल्यां न्हय परवां न्हय रिटायर जातकूच न्हय मातशे केंस पिकतकूच न्हय आतां आयज ह्या वेळार Amen. Amen. जेन्ना आमी कोत्ता तें आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिता Praise Jesus. आमेन. Amen. आयज भाव भयण तुमकां आनी एक गोवायकी आयज सकाळीं एक फामिली येयली माय तिजी UK आहा ती आनी तांचो एक काजन येयलो आनी ती आतां सुमार येवन जालो 1 म्हयनो ती वालांकिनी गेली ती पोट्टा गेली ती कारवार गेली पाद्रीक मेळपाक थंयसर ती खूब खूब प्रिचरा कडेन गेली आनी एक पाद्रीक गेली आनी तांकां खूब सांगलें कित्याक 1 वर्स पयलीं ती गाडयां कडेन गेल्ली खंयसर Wow. गाडयांगे. गेल्ली गाडयां कडेन आयकात आनी सुमार गाडयां कडेन वचपाक जाली जुनान गेली 3-4 म्हयन्या उपरांत हांगा गोंयांत येवन परतून UK गेली ताची चोली थेम्स रिवरान उडकी मारूंक सोदताली सुइसायड करूंक सोदताली वाचली आनी ती हांगा वेतात दोतोरा कडेन वेतात पूण ती नकळत की गाडयां कडेन वचपाक म्हणजे कितें कोणा कडेन वचपाक गाडयां कडेन वचपाक म्हणजे कोणा कडेन वचपाक सैतान. सैताना कडेन देंवचारा कडेन वचपाक वय की ना पूण ती नको ती म्हणटात कितल्या लोकां कडेन गेली कांय जायना कितल्या कडेन वचोन कांयच जायना कितल्या दोतोरां कडेन कितल्या पाद्री कडेन कितल्या माद्री कडेन वचोन कांयच जायना म्हणटच आमी आतां खंय वसया गाडयां कडेन या देंवचारा कडेन या देंवचारा कडेन देंवचार काडपाक वचोंक जाता देंवचार आनीक देंवचार येतले होय. सांगात तुमी भाव भयणींनो म्हाका जेन्ना भूक हा हांव खंय वेतलो एका हॉटेलान वेतलो एका रेस्टॉरंट वेतलो जेवण बूक मारपाक वय की ना होय. हांव विचारता तुमकां Yes, पूण brother. आमी स्वत नको जाल्यार आमच्या जिवितांत कितें केलां तें देवान आमी नको जाल्यार आमी खंय वेतले देंवचारा कडेन वेतले देंवचारा कडेन गाडयां कडेन कित्याक देवाक कांय करूंक जायना पूण स्वत म्हाका हांव नको कितें तें स्वत नको जाल्यार हांव म्हाका गाडयां कडेन वचप म्हणजे काम जातलें आनीक देंवचार येतले हांव विचारता तुमकां खंय कितें जातलें आमकां सुटका मेळटली आनी देंवचार चड जातले आमच्या जिवितांत चड जातले देवाचें उतर म्हणटा जुवाचो 8वा 20 वड 32 जेजू कितें म्हणटा तुका स्वत कळोन येतलें सत तुका स्वत सुटका कळोन दितले. येतलें आनी त्या स्वता वरवीं तुका सुटका सुटका मेळटली. वाचूया मातशें घाल वचो स्क्रिप्चर घालुया हांव तुका आयज शिकोवंक सोदता ह्या गोवायकी वरवीं ती ना हांगा ज्या जाग्यार ज्या गांवांत आहात म्हाका दिसता इंटरनेट ना थंयसर म्हाका दिसता थंयसर खूब पयसतान येयली 3 वरांची वाट सामकी डावन साउथ ऑफ गोवा कितें म्हणटा जेजू वाचूया बाय फातिमा मातशी वाचपुया आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले म्हणटच जेन्ना हो इंग्लीश लोक ब्रिटीश लोक आमचो देश सोडून गेले तेन्ना आमी स्वतंत्र जाल्या होय. 15 तारखेर जेन्ना आमी आमचे फ्लॅग घालता 15 तारखेर ऑगस्टाची वय की ना होय. आमी दंडा वयर कोत्ता म्हणटा जाना गाना माना कोन्ना आमी कोत्ता. त्या दिसा आमी स्वतंत्र जाल्या काय होय. वय
इंडियेची आम्ही क्रिस्तांव जाल्या आम्ही स्वतंत्र केन्ना जाल्या ना देवाच्या उतरा कडे स्वतंत्र आहा स्वत हा आम्ही स्वतंत्र केन्ना जाता ब्रिटिश लोक आमचो गांव सोडून गेली कोणाने दुसरो प्रायम मिनिस्टर इतले मिनिस्टर आयले इतले लीडर आयले पण आम्ही स्वतंत्र जाल्या काय केन्ना स्वतंत्र जाता कोण येऊ थिचोर कोण येऊ थिचोर कोणूय मिनिस्टर जावं कोण चीफ मिनिस्टर जावं प्रायम मिनिस्टर जावं प्रेसिडेंट जावं कोणूय जावं पण जेन्ना म्हाका सोत कळोन येता जेजूच्या उतराची सोजमणी मेवता तेन्नाच की हांव स्वतंत्र जाता बाबा आमकां स्वतंत्र जावपाक कित्याची गरज आमकां देवाच्या उतराची देवाचें उतर फकत आयकोन हो तें उतर पाडून तोच उतर आमी पाळटा जाल्यार हे आमची गोवायकी कितें आसतली हे दुखतालें जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोनी मेवली ही जावन आसा आमची गोवायकी आनी कितें ब्रदर म्हाका पयशे नासले म्हजे कडेन दुडू नासले हांवें म्हणलें जेजू तूं म्हज्यो सगळ्यो गरजो पावयताय आनी कोण येयलो आनी म्हाका पयशे दिले जेजूक आर्गां ही म्हजी गोवायकी पूण कितले उतर हांवें आयकलें म्हाका पेकोणी मेवली म्हाका ते दुडू जे म्हाका फाव जांक जाले म्हाका कितें गरजो आसल्यो म्हज्यो पावल्यो देवान ताच्या उतरा वरवीं आतां तें उतर म्हाका मेळ्ळें हांव गेलो आनी तें जे म्हाज्या जिवितान घडलां तें दुसऱ्यांक सांगलें कशे भाशेन तांची दूख पयस जाता तांकांय कशें मेवता तें आनी ती आतां तें कोत्तात आनी हांव येता आनी सांगता तो लोक म्हणटा ही भयण हो भाव म्हजो ही भयण म्हजी ते म्हाका उतराची सोजमणी हांव इतलीं वर्सां धर्म कोत्तालो पूण ती भयण आयली हो भाव येयलो उतराची सोजमणी ती म्हाका ती रेसिपी दाखयली कशे भाशेन म्हाका जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय ते हांवें केलें ते केल्या उपरांत कितें घडलें म्हज्या जिवितान म्हजी म्हाका पेकोणी मेवली इतले दुडू हांवें मोडले दोतोरांचेर हाचेर ताचेर हॉस्पिटलांनी इतले लाखांनी मोडले जेन्ना म्हाका सत कळोन येयलें फुकट म्हाका सगळें देवाचें मेवलें फुकट फुकट म्हाका फुकट मेवला म्हणून हांव आतां दुसऱ्यांक फुकट दिवंक पावुरता म्हाका देवान फुकट दिलें आनी हांव आतां तें सगळ्यांक फुकट दिता हांव कोणाक पयशा पासत करिना म्हाका कितें फायदो मेवता म्हणून करिना फुकट दिता कित्याक देवान म्हाका तें फुकट दिलें तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना ती बायल आनी ती येयली युकेची हांगा सगळे कडेन बसून गेली आनी ती आतां हिंग गेल्ली गाडयां कडेन गेल्ली खूब पाद्री कडेन वचून येयली पोट्टा वचून येयली भालांकिनी वचून येयली कारवारांनी पाद्रीक वचून मेळ्ळी पूण हांगा येयली आजून पासून तांकां सुटका मेळोंक ना उलोवंक लागलो जेजूची खबर दिवंक लागलो कित्याक खरी जेजू आयलो ह्या संवसाराक कितें ताणें केलें आमचे पासत कित्याक तो आमचे पासत खुर्सार मेलो ही सगळी सजमणी दिली ती नको इकोचीक वेतात मिसाक वेतात तेल्स कोत्तात नोवेना कोत्तात रितीराक वेतात दोंगराक चडटात वालांकिनी सगळ्या रितीराक वेतात पूण आजून पासून जेजू कित्याक ह्या संवसारान येयलो ती सजमणी ना सजमणी दिली पवित्र आत्म्यान दाखयलें आमकां की ती सजमणी मेवल्या एक फावटी सजमणी मेवली तांकां हांवें म्हणलें तुमी जेजूक तुमचो सुमी देव मानपाक तयार आहात खंय म्हणूंक लागली आज तुमकां व्हडली सजमणी मेवली तोंड उक्तें केलें मागणें केलें तारुणाचें मागणें रोमकारांक 10-20 वर 9 आनी 10 तेचे उपरांत हात दवरलो तांकां बॅप्टिझम होली स्पिरिटाचो दिलो आनी ती बायल ओंकारे 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 सगळें भायले भायर येता सगळें भायर येता जो भितर आसलो ते गाडया कोण आहले संवसाराचे भितर आहले सगळे आतां भायर येता ओंकारे 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 घेवन आतां फकत ते सगळें भितरलें भायर येना आतां तिका तिच्या हड्ड्यान ज्या पाटीन ज्या हातान तिका दुखोय आसली तेन्ना ती मागणी हात पळय गोड धरून आसली सगळी दूख पयस जाली
तू एक पेकोणी मेवली त्या चेड्याक जो काजन येयलो ताकाय आपल्या आपल्या पायांनी इतली दूख आली ताजी दूख गेली. आता त्याचे पवित्र म्हण जेन्ना ती गेली घरा म्हणून लागली आमकां देवाचें उतर जाय, आमकां देवाचें उतर जाय, आमकां जाय तें उतर आयकोपाक. पूण तिचो ना म्हणून ती आतां आयज येवंक ना. पूण हांव जाणो एक दीस यूके पावतकच ती एक क्लासीन येतली तीच आपली गोपायकी दितली. तांकां कितें सजमणी मेळ्ळ्या उतराची इतलीं वर्सां हांगा थी वचोन आयज तांकां पवित्र आत्म्यान त्या उतराची सजमणी दिली. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी सगळीं ह्या वेळार जी देवाचें उतर आयकोत आहात आमकांय देवान जबाबदारी दिल्या की ना. होय. तें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक कितलीं जाणां आहात फकत धर्म करतात. आयज जेन्ना आमी ओत्म्या पासत मागणी करता आयज ताजे वयर हांव शिकोवन दितलो थोड्या वेळान. कितलीं जाणां फोंडान गेल्या, फोंडान न्हय फोंडा गेल्या जाल्यार तुमी हांगा आसची ना. कितलीं जाणां फोंड्या कोडे गेल्या, फुलां घातल्या, झेले घातल्या, बालून घातल्या, वाती घातल्या, मागणे केलां, हॉटेलान वचोन एका कुझिनेराक हाडून घरा जेवण केलां, कोण मेलेल्या चेट्याच्या नांवान केलां. हें देवाचें उतर आमकां सांगता तें हें करपाक सांगता केलां तें ना. पूण आमी केलां कित्याक आमकां संय जाल्या तें आमचें ट्रेडिशन जालां. कित्याक ते ओतमे आमी ताचे पासून मागणी करी राती येतले आमचो कोमतो गोड करपाक. हांव पाडिना ब्रदर तें, हांव सोतमान ना तें. ताजे वयर आमी शिकोवन ताचे ऑर्डर करयात. इल्लो म्हणसो बाय फातिमा पळय कोणाक गोवायकी दिवंक जाय ती मातशी पळया. आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? प्रे जीजस. सिस्टर फातिमा म्हाका सांगूंक सांग सिस्टर. प्रेज गॉड. सिस्टर जॉनिनान हें सांगलो ती बर्थडे खबर सांगलो ती मुगेली. आनी तूं मेळटली न्हू सिस्टर मुगे बर्थडे सेलिब्रेट करूंक. आनी मुगे चेडो जायतो खुशाल जालो आनी म्हाका डबल खुशालकाय मेळ्ळी ह्या उतरां भितर सोन न्हू मुगे जिवितान जायतें बरेंपण मेळ्ळें येयलां. आनी मुगे घोव न्हू जायतें बरेंपण येयलें तेगे जिवितान. तो न्हू अशें कोन्न कितें जाल्यार रोखो बेजार जाता एसो आनी अशें कोन्न आयकनासलो मुगेलें. पूण आतां सगळें आयकोता अशें कितें सांगिल्लें जाल्यार समजोता. आनी मातशें थोंड बी आहा तकली मातशी रोखडी अशें कोन्न हें जाता तो जातालो आनी अशें कोन्न. आनी त्या दिसा न्हू तुमी येताय म्हूण सिस्टर मारिया येता म्हूण सांगिलां हांवें. आनी म्हाका खबर ना तुमी येवपा हाय म्हूण. तेणें म्हाका सरप्रायज दिली. हांवें कितें म्हळें तेका सिस्टर मारिया बी येवपा आहा अशें म्हण. म्हाका ते दीस तेन्ना कांय जेवण देखून करपाक दिलें ना. सगळें म्हाका फ्री दवरलें तुमचे कडे येवपा. Praise God. Thank you, Jesus. आनी सगळें तेणें केलें. डब्बल खुशालकाय म्हाका मेळ्ळी कित्याक मुगे भयणी लागून मातशें हांव दुखी आसलोलें. पूण म्हाका जेजून न्हू जायत्यो भयणी मेळ्ळी म्हाका सेलिब्रेट करपाक मुगे डबल खुशालकाय जेजून दिली पासून हांव जेजू आर्गां दिता. जेजू कारगन. Thank you, Jesus. जेजू कारगन. आय परपेच्युआ तुका हांव आयज एका सुमनान तुका आयज हॅपी बर्थडे करता. बरी ना जाल्यार एका सुमनान करी जाल्यार अजूनय तुका हॅपी बर्थडे करपाक. तूं म्हजो हॅपी बर्थडे मातसो विश घे म्हजो प्लीज. थँक्यू ब्रदर थँक्यू. आनी तुगे हांव चारां बी केन्ना टायम मेळ्ळ्या आयकोत ब्रदर येता तुगे. पूण बाय परपेच्युआ एक तुका सांगूंक सोदता. जेन्ना बाय मारिया इतली पयसतान येयल्या तुवें बर्थडे केलाय पूण करूंक म्हाका बर्थडे करूंक नाय तुजो. आंग गोंयांच आहा. तू सावथा ना न्हू ब्रदर, तू पयस आहा नॉर्थाक. पूण ती कितली पयसतान येयल्या हांव लागींच आहा. सिस्टर मारियान प्लॅन केलो न्हू तो सरप्रायज म्हाका खबर ना येवपा हाय म्हणून. होय. नो प्रॉब्लेम. तुका तुज्या जल्माच्या दिसाची परबी तुका आमी तुका सगळीं हांगा ह्या क्लासीन तुका बरें देवाचें सगळें बरें आमी तुका मागता. आमेन.
Arga Jesus. Praise God. Atam Jesus. थँक्यू सगळे सिस्टरींक विश करून येयला आणि कित्याक म्हाका सगळी सिस्टरीच येयल्यो, ब्रदरूच ना आमचे सगळे, एकूय ब्रदर ना. ना आणि म्हाका ब्रदर पयस जाले आणि आमची पॉइंट मारिया आयली म्हणून सगळे सिस्टर येयल्यो. ओय तिका खबर आसली न्हू ब्रदर तिचो बर्थडे म्हणून न्हू. ओके. जेजू कार्गा. म्हणजे चेड्या मेळो येयलो ब्रदर ती पयली हेका 27 त्या दिसा हांवें सांगलो ते कित्याक हो बाब उगडास कोता बर्थडे आहा मामा गेली आनी कितें रोखडो सांगत तो मागीर तें सरप्रायज दिला तें म्हाका सांगोना पूण येतो म्हूण ते भायर म्हाका हें बी दिलें तें म्हाका पळयलें तूं कितें घे तुका बर्थडे आहा हांवें म्हणलें सिस्टर यो तूं ना म्हणपाक लागलो पूण पावता कितें म्हूण सांग काम आहा म्हणपाक लागलो आपणान आनी मागीर तें सरप्रायज प्लॅन केलो सगळ्यां सिस्टरींगेन आनी मागीर ती येयली म्हाका परत विश म्हणटच बाय पेरपेट हांव कितें म्हणटा तुजो बर्थडे आसलो पूण तिचो कितें जालें देवाच्या उतराची परगोडणी जाली वय की ना. होय ब्रदर काय बरें जालें फकत बर्थडे जावना फकत जेवपाचें आनी पिवपाचें जावना आनी बेश्टें हांसपाचें आनी डान्स करपाचें जावना पूण आतां देवाचें उतर आमच्या काळजाना सगळीं देवाचें उतर आयकलीं देवाचें उतराची शिकवण जाली तुमी गवायकी दिली आनी तेन्ना पार्टी दिली आतां सगळे फॅमिलीक आतां हाचेर न्ही युट्यूबाचेर न्हय झुमाचेर न्हय पण घरा सामकें होम डिलिव्हरी मेळ्ळी ताका देवाच्या उतराची. जेजू कार्गा जेजू कार्गा. म्हणटच हे क्लासीन आतां कोणाक बर्थडे करूंक जाय जाल्यार मातशी म्हाका सांगात आमच्या तुमच्या बर्थडे दिसा तुमकां देवाचें उतर दिवंक जाता होम डिलिव्हरी दिवंक जाता आतांच बुकींग करून दवरात तुमी. पण दुसरे फाटी तुमी गोंयकी येता वेजेस्डे म्हणटल्यार सगळ्या भयणीक पासून ऑल द सिस्टरांक म्हणटल्यार तुमी देव बरें करो सगळे ब्रदर पयस वयतले ब्रदराचें अपॉइंटमेंट पयलेंच घेयात म्हणजे आमकां होम डिलिव्हरी दिवपाक मेळटली हांव डिलिव्हरी बॉय जातलो तुमच्या घरा. जेजू कार्गा Jesus Christ. Jesus. जेजू कार्गा. हॅपी बर्थडे बाय परफेक्ट हॅपी बर्थडे. थँक्यू ब्रदर. प्रेज गॉड प्रेज गॉड. आणि कोण हा कवायकी दिवपाक बाय एफ्रेन हा दुबई थान. प्रेज गॉड जेजू कार्गा. Jesus Christ. बाय एफ्रेन म्हाका दिसता आमची बाय मारिया तिजर पावल्या हांवें थोडे फोटो पळयले. जेजू कार्गा ब्रदर जेजू कार्गा. जेजू कार्गा म्हणजे दुबय थान दिसता खूप गवायकी हा सांगपाक आमकां मातशी सांग. म्हाका दिसता युट्यूब चालू हा टीव्ही चालू म्हाका दिसता कितें तरी चालू हा देखून तो आवाज येतालो. जेजू कार्गा. आमची बाय मारिया दुबय पावली म्हाका दिसता दुबय येयल्ली ती आनी बाय एफ्रेन थंयसर आसली तांचे कितें वर्ल्ड रियुनियन जालो म्हाका दिसता थंयसर तरी गोवायकी आसतली आमची बाय एफ्रेनाची गोवायकी आसतली कितें तरी घडलां थंयसर दुबय. बाय एफ्रेन सांग आमकां कितें तरी सांग कितें तरी दुबयची आमकां. ब्रदर मारिया सिस्टर मारिया का मी मेवली बरी हुशार जाली सारखी. म्हणून तुमचे थंयसर कितें प्रेज एंड वर्शीप एंड शेअरिंग ऑफ वर्ड जालें थंयसर. ना काय करू आमी मिसाक मेवली मिस जावन मागीर मेवले मागीर आमी भायर चायेक गेली थिंगासर मागीर उलयली. तुजो बर्थडे आसूंक जाय आसलो तेन्ना कितें बरी जातलें आसलें. जेजू कार्गा जेजू कार्गा. प्रेज गॉड. जेजू कार्गा. आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक आनी कोण हा भाव भयणीनो कोणाक तरी कितें तरी आमच्या जिवितान घडलां कितें तरी ल्हान पासून आमी लॉस धरिनासतना आमच्या देवाक आमी आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवया सगळ्यांक सांगुया कितें घडलां आमच्या जिवितान. केन्ना आमी आमच्या जिवितान ल्हान वस्तू घडटा वय की ना पूण आमी लॉस ना सांगपाक आमी म्हणटा ना कोण आयकत जाल्यार अरे इतलेंच घडलें कितें घडलें काय तें सांगपाचें
पण आम्ही दुसऱ्यांक पासून सांगिना आम्ही सांगता कित्याक ती ओडवीक आमच्या देवाची आम्ही सांगता होय की ना ब्रदर हांव एक सांगू जेजू काका पळय म्हाका कितली खुशालकाय भोगली सगळी भयणीच उलयता एकलो भाव उठलो सांग बाबा डेरिक सांग सांग जेजू कारगा जेजू कारगा ब्रदर ब्रदर जेन्ना तूं हिंगा येयलोलो चोय हिंगा ऑगस्टान आमच्या थिंगा भारताचो कायदो तुवें हें केलेलें प्रिचींग दिलेलें हांव येयल्लो म्हणजे खी येयल्लो हिंगा लंडनाक येयलोलो तेन्ना ब्रदर आमच्या घरा कोण येयलोलो वेलिस्डेन हय आनी ब्रदर मागीर तुवें म्हाजे पांयांक हें घाल कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग घायलेलें वेरोको वेन्साक लागून आनी तुवें तें म्हाका ते दिसा सुद्दां काडूंक लायलेलें प्रेयर करून आनी ब्रदर तें कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग घायले बरोबर म्हाका चलोंक बा जायनाहलें पेन येतालो ब्रदर सारको आनी जे दिसा ब्रदरीन म्हाजेर प्रेयर केलें ते मेरेन आयज सुटया हांवें तें कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग आनी घालपाचें बंद केलें आनी पेनूय गेलो ब्रदर आर्गांचें सूख आतां तीन म्हयने जाले ब्रदर हांव म्हाज्या पांयांकूय चोयना ना म्हण तें स्टॉकिंग लागून म्हाका खूंय आहा तें खबर ना ब्रदर पण बाप डेरिक हांव तुज्या घरान व्हडली मिलाक जाली ती खिची जाणय तूं हय तूं नपय देखून हांव तुका आज सांगता तुज्या घरा आमी येयल्ल्या तेन्ना कोणाक घेवन येयल्ले आमी ती एकली बायल येयलेली ब्रदर कोर्तालीमची कोर्तालींची बाय आनी सारिता सिस्टर हय आनी सारिता सिस्टर सारिता अँड तूं जाणय तांची खबर जाणा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हांवें सांगलां पळय कितें घडलेलें तें ती जो हय ब्रदर व्हडलो पूत ताणें आत्महत्या केली होय की ना हय थॅम्स सुसायड रिवरान केली आनी दुसरो पूत कित्याक ती आतां गोंयांत गाडयां घोडे गेल्ली कित्याक तिचो जाग्यार हात तिचो चले गाडयांचेर चलता आनी ती आतां मिसाक वेता तेरसाक वेता सगळें करता पूण उतर भितर ना त्या उतराची सजमणी ना पूण त्या दिसा जेन्ना आमच्या बाय पेलीच्या घरात येयल्ली तिची डिलिव्हरन्स जाल्लें ती आमच्या बरोबर तुज्या घरा येयल्ली वय की ना त्या दिसा आमी भावार्थाचो कायदो शिकयलो आनी वेच्या आदी ती म्हणून लागली म्हज्या पुताक मातसो डिलिव्हर कर कित्याक तुजो पूत आपल्या डॅडीक सुरीन घालून मारूंक सोदतालो कित्याक ताजी देंवचार आसलो आनी तो आतां होम केरान आसलो ताजी 2 दिसान ताजी सुटका जाली मांयची जाली आतां बायले बरोबर रावन आसलो 2 वर्सां दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद दवरलेलो पण तुका खरें सांगता तुज्या घरा जें घडलें तुजें वेरिकोज बेन जालें तुवें घर तुजें उक्तें केलें देवाचें उतर शिकोवपाक कितलो लोक आसलो तुज्या घरा सुमार 15-20 लोक आसलो सगळे तुजे शेजारी तुजे सगळे रिलेटिव्स फ्रेंड्स सगळे येयले त्या उतराची सजमणी आनी तिकाय मेवली आनी 3 दीस पयलीं ती सगळीं आतां बायल आनी पूत एका घरान रावतात हय ब्रदर जाणा सांगलेलें तें म्हाका ती रावताली एकटी पूत आसलो होम केरान आनी दुसऱ्या कडेन आसलो पूण जेन्ना तांचें डिलिव्हरन्स जालें आनी हें सगळें घडलें तुज्या घरांत जेन्ना तें उतर आयकलें आतां ती फॅमिली एक जाली ती एका घरान रावतात आनी तांचें सगळें बरें जालां ती म्हाका 3 दीस पयलीं मेसेज धाडलेली कित्याक जेन्ना तुवें गोंयांत गेली पळयत आसतना म्हाका सांगलें तुज्या घरा कितें घडलेलें तें उतर आयकोन आयज आतां ती फॅमिली एक जाल्या एका जाग्यार बायल एका जाग्यार दुसरो पूत एका जाग्यार व्हडलो पूत आत्महत्या करून मेला 2 वर्सां पयलीं दुसरोय पूत पूण तांचें सगळें डिलिव्हरन्स जाल्या उपरांत आतां फॅमिली एक जाल्या आनी एका घरान आतां रावतात जेजू कारगा कितल्या वर्सांनी ब्रदर एक जालें तें कितल्या वर्सांनी आतां सुमार 6 वर्सां जालीं ती यूके आहात आनी सुमार आतां 3 वर्सां ती बरोबर रावन आसली फकत 2 वर्सां ती रावताली आतां 3 वर्सां ती एकटी आहा तो एकटो आहा पूत एकटो आहा आनी एक व्हडलो पूत मेला पूण आतां 3 वर्सांनी आतां ती बरोबर एका घरान रावता
प्रेज गॉड ब्रदर. जेजू कार्य. आणि जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमी पळयता कित्याक बाबा आमकां संय जाल्या कोणाचें कितें बरें ना, कोणाचें काजार जिवीत तुटना, कोणाक कोण कितें सोरोप येता, आमी कितें करता, आमी खबरो करता. तो दुसऱ्या कोणाचे बायलेक घेवन गेला, तो पळय रे कोणाच्या ती बायल कोणाच्या दुसऱ्या घोवा कडेन घेवन गेल्या, पळय रे तो भुरगो सोरोप येता, ड्रग्स घेता. आमी जी आतां देवाच्या उतरान आमी वचून तिचो आदार करता काय, हांगा उतराची सजमणी आमी म्हणटा आमकां कितें पडलां, ती मिसाक येना इगोर्जेक वचना देवाच्या आनी कितें सांगा ती आतां इफेरनान वयतली. पूण आमी चिंतता की आमच्यान थंयसर आदार वचोन दिवंक जाता, आमच्यान तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता. ओय घोडये ती आमकां नाकारतली, आमच्या तोंडार मारतली, कोण येयला तूं कोण सांगता तूं आमकां येवप ये म्हणून. जितले आमकां कळोन येता की कोणाच्या फॅमिलीन कोणाच्या आमच्या गांवांनी लोकांक बरें कितें तरी मातशें बरें ना, आमच्यान ताचे पासून मागणें करूंक जाता. लूक फॉर इट इन द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड. पवित्र आत्मा सोरेस्परचो आत्मा तांचेर आसा, तांकां अभिषेक केला, तांकां आपल्या मोगान बोलला, तांकां सगळ्या त्रासांतली निवारल्यान हे मागणें करीत जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां वाट करतलो. आमी थंयसर वयतले तांकां उतर शिकयतले त्या फॅमिलीची सुटका जातली. हय आमी चिंता काय, आमी फकत उलयता. आयजतान बाबणो आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारुया, पवित्र आत्म्या म्हाका वाट दाखय. कितलो फामील आमच्या गोंयांत कितलो फामिली आहात, तुटल्यात मोडल्यात, एका घरान रावतात पूण संबंद धरिनात. भुरगीं आपलें कोत्तात, पाय माय आपलें कोत्तात, घोर एक कोत्ता, बायल एक कोत्ता. आमी पळयता बायल केन्ना रडटा, घरकार केन्ना म्हणटा बायल आयकना, भुरगीं म्हणटात पाय माय आपल्याची चोगडी कोत्ता. आनी आमकां ही खबर आहा. कितें आमी करता, आयजतान आमी ह्या फॅमिली कडेन वसया, पवित्र आत्म्यांक सांगुया, पवित्र आत्म्या आमी आमचे त्रास घेवन आमी आहात, आयज म्हाका वाट दाखय. कशे भाशेन म्हज्यान ह्या फॅमिलीक, ह्या भुरग्याक, ह्या बायलेक, ह्या घरकाराक, ह्या फॅमिलीक कशे भाशेन म्हज्यान आदार दिवंक जाता, कशे भाशेन तांकां उतर दिवंक जाता, कशें तांकां देवाच्या उतरा वरवीं सुटका दिवंक जाता. एक दीस बाबणो हीच फामील आमकां स्वर्गाक मेळटली, म्हणटली तूं येयल्लो आमच्या जिवितान, तुमी येयल्यात म्हणून देवाचे आयज आमी स्वर्गार पावल्या. तूं येयल्लो म्हणून, तूं उतराक विश्वासी रावलो म्हणून. आनी आमी आमच्या देवा मुजेर जेन्ना उबी रावतले देव म्हणटलो बरें केलें काम तुवें, म्हज्या चाकरा ये आनी म्हजी खुशालकाय भोग. कित्याक जेन्ना त्रासान आसलो लोक तो थंयसर पावलोय, तुवें थंयसर आदार केलोय, पळय की ना. देव बरें कर तुमकां सगल्यांक, जो सगळो तो आयकतात आनी शांतीन आयकतात. जेजू देव बरें कारकम करूं ब्रदर, तुमकां. जेजू कारकम ब्रदर. जेजू कार्य. प्रेज गॉड. ब्रदर आनी एक सांगू. पळय सांग. ब्रदर हांव थिंगा काम करता न्हू, थिंगा खूब जाणां आमची गोंयकार भाव भयण आहा. आनी एकलो न्हू तो ऑलरेडी रिटायर्ड आतां, 67 कितें जाली तेका वर्सां, पूण अजून आहा कामाक येता. आनी ब्रदर तो सारको बरो नाहलो, सारको मोन्नान गो आहलो. तेजी हार्टबीट वाडलेली आनी ते कोणें उबें न्हू रावंक जायना जालें. आनी तो मागीर गोंयांक गेलो ब्रदर. तो गोंयांक गेलो, ट्रिटमेंट बा केलो, हिंगा जायना जालें तेजें. गोंयांक गेलो आनी येयलो 3-6 म्हयने रावन येयलो गोंयांत. आनी ब्रदर तो आतां येयला, बरो जाला आतां. 1-2 म्हयने आहलो मातसो वीक कहो, पूण जालो बरो आतां. पूण ब्रदर तो उलयता न्हू तेन्ना आख्खी तेजी वायट उतरां भायर सरतात. हांव एक वेळेन जेवपाक ब्रेकाक भोंवलेलें आनी ब्रेकाक शीत गरम करतालें आवनान आनी हो म्हाका कोणें सगळे बॅड वर्ड्स काण उलयता. म्हणलें हांवें तेका कोणें विचारलें ब्रदर, म्हणलें तूं जेन्ना बरो नाहलो तेन्ना देवा कडेन मागतालो काय? म्हणलें पळय म्हणपा लागलो आपूण सारको मागतालो, पूण आतां तुका देवान बरो केलो, आतां देंवचाराची उतरां कित्याक उलयता काय म्हणलें तेका. तुका सिकनस पोत्तून जाय येयलेलें तुजें. एक जाप काडून आनी ओगीच प्लेट घेयलो आनी गेलो ब्रदर. जेजू कार्य.
हांवें म्हणलें पळय जें तूं पळय उलयता तुज्यान म्हणूंक जातालें ताका अरे तूं गायो मारताय तूं मार म्हाका तुजें कांय पडोंक ना तूं तुज्यान घेवंक जातालें पूण तूं पवित्र आत्म्यान तुका सांगलें अरे बाबा जेन्ना तुका गरज जाली देवाची तूं सामको मोनो गायो मारनासतना तुजो म्हणटा सायबा काकूत कर बक्षी म्हाका कितें तरी कर म्हाका आयज देवान केलें आतां कसलीं उतरां उलयताय आर्गां आनी वांकाणी आनी दिनवासची वो गायो मारता कित्याक हेंच तुवें सांगलें ताका आतां तें उतर जें तुवें म्हणलें ताका तें घट बसलें आनी तो ओगी रावलो म्हाका दिसता ताजो बदलाव जाला तुज्या उतरां हो वरवीं जालें ब्रदर आतां म्हाका पयल्यार कांय उलयना ब्रदर पूण ती उतर दिवपा जाय ब्रदर तेका आं सिस्टर सांग तुवें उतर दिवपा जाय बाबा तेका देवाचें सांगता तेका हांव सिस्टर केन्नाय असो मेळ्ळो जाल्यार न्हू सांगता तेका केन्ना 2 व्हिडिओ अशे करून धाड त्या उतराचे तेका आयको अशें ओके व्हिडिओ धाड सदां तेजे लूक 4:18 म्हूण तेजे पासत तूं तेन्ना लागीं येतलो तो तेंच न्हू ब्रदर बायलो लागून आहाय त्योय तेंच उलयताय सगळे तो उलयता पळय तेंच आमी जेन्ना कोणाक देवाचें उतर दिता कोणाक उतराची सजमणी दिता तेन्ना आमी जाणें कितें करूंक जाय आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारूंक जाय कित्याक बाय जनिना तूं ताका सांगताय तें उतर दी म्हणून वय पूण जाणय खूब पाटी हांव तुमकां सांगता कोणाक उतर दिवचे पयलीं आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करूंक जाय कित्याक कितले फावटी आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा तुजें जें पवित्र आसा तें सुण्यांक दिनाका आनी तुजी मोतयां दुकराच्या पांया कडेन घालिनाका कित्याक एक दुकर त्या मोतयांचेर चलोन जाल्यार ताका ताजो वालोर तो नको आनी सुण्यांक कितें पवित्र आसा तें दिनाका कित्याक सुणें फकत खाता आनी तें खातेलें आनी तुका भोगतलें घास मारतलें म्हणटच केन्ना आमी देवाचें उतर दिवंक जाय ताचे पयलीं आमी कितें करूंक जाय आमचो संबंद तांच्याशी घट करूंक जाय जें आमच्या बाप देरिकान केलें तें सारकें केलें ताका ती सजमणी दिली अरे बाबा तुका जेन्ना त्रास आसले तुका देवान कितें केलें ओगी रावलो तें उतरां उलोवपाचें ताणें बंद केलें आतां जेन्ना तो पळयता कांय उलयना ताका ताजी चाल पळयता एक दीस तो ताका देवाचें उतर दितलो जाणो एक दीस पावतलोच देवाचें उतर दिवपाक देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी पळयता आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा कोणची फामील तुटल्या कोण सोरोप येता कोण त्रासान आहा सांगपाची गरज ना आमकां जाय गरज पयलीं ताचे कडेन वचोन कितें करपाक उलोवंक आमकां गरज थंयसर वचोन पयलीं ताका तांचो संबंद घट करपाक आतां तुमी अशी अरे हांवें आयकलां तुमी सोरोप येतात हांवें आयकलां की तुमच्या भितर कितें कुटकुट चलता तुका कितें पडलां तूं कोण तूं पाद्री जालाय म्हाका सांगपाक आनी तुका वॉशी मर म्हणून भायर धाडटले आनी तुका परतून आनी जागो मेळचो ना जर वचपाक तूं आतां घरा वेशी जाल्यार तूं जाणय सगलें पूण तूं आतां फकत ताका मोग दिवपाक आयला तूं तुजें कितें दूद पेडे वा कितें केक केल्याय जाल्यार घरा वा कितें वडे केले जाल्यार वा सान्नां केल्याय जाल्यार घेवन वच म्हणलें आयज केलें हांवें म्हणलें तुमकां रेकाद दिवं तुमकां मातशी हें कितें म्हणटात तें तुमकां तुमच्या खोबरेक येयलां तितलेंच पयली पाटी खोबरेक वच दुसरे पाटी वच आतां कितें जालें आतां संबंद घट जालो वय की ना संबंद घट जालो संबंद घट जातकच तेन्ना पवित्र आत्मा तुका कितें करतलो ती उतरां ती आतां उक्तें करतलें जाणा भाव म्हज्या अशें आमच्या जिवितांत घडलां आतां वेळ पावतलो की तुका तुज्यान तें उतर दिवंक जाता वय की ना आमी कितें करता कोणूय आयलो जाणें मरे जेजून अशें केलां जेजू अशें सांगता तो हें करूं नाका खूब लोक हा हांवें पळयलां कोणूय रस्त्यार मेळटा
जेजू ऐकून नाका रे, जेजू हांवें सांगला हो स्क्रिप्चर घेवन ये, ते तुजे आयकतली. तांचो नंबर घे, ताका त्या बेडार खबरो घे, आनी नंबर दिता जाल्यार म्हण हांव तुका कॉल करता, यो या चाव पिवपाक. हे काम फकत आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान करूंक जाता. बेश्टे आमच्या जाणवायेन, आमच्या गोठायेन, आमच्या गिन्यानांपासून करूंक जायना. हे देवाचें काम. हे जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें काम. हे जावन आसा एक आत्म्यांक जेजूच्या राज्यान हाडपाचें काम. हे बेश्टे न्ही, ते बेश्टे कोणाक आपलें तोंड केलें, उक्तें केलें आनी सांगलें. आमकां जाय आदार पवित्र आत्म्याचो. पवित्र आत्मा आमकां बरे भाशेन शिकयतलो, तो आमकां सानवाय दितलो, तो आमकां ती घोटाय दितलो, तो आमकां केन्नाय ती आमचो संबंद घट करपाक आनी त्या आत्म्यांक त्या फॅमिलीक आमच्या फॅमिलीन हाडपाक तो आतां तयार करतलो. जितली आमी घट जाता तें उतर दिवंक आतां कितें जाता, आमकां आमचो भावार्थ घट जाता, आमचें कॉन्फिडन्स वाडत वता. जितले आमचे कॉन्फिडन्स वाडटा, जितले आमी देवाच्या उतरान दिगून रावता, इतल्या फॅमिली घट जाता. आतां देव आनी पवित्र आत्मो खूब फॅमिलीन, खूब लोकांक आमच्या वाटेर हाडटलो. जाय ताका की तांची सुटका जावपाक ताका बरेपण मेळों ना. पूण हांव तें काम करिना. हांव फकत आपणाचें चिंता. म्हाका मेवली पेकोणी, म्हाका मेवलें हें, तितलेंच म्हजें हांव चिंता. जेन्ना हांव त्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी विश्वासी रावता, देव आपल्या उतराक विश्वासी, हांव विश्वासी रावता काय? जेन्ना हांव विश्वासी रावता, देव म्हाका तें फाव करता आनी हांव आतां हें फळ तोंकतात तसली फळां दिवपाक पावता. आमेन. Amen. जेजू कार्य. Jesu कार्यक्रम brother. जेजू कार्य. म्हणटच भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमकां सदां बुधवाराच्या बुधवारा मातुआची, माकूची, लुकाची, जुआची, कोरिंथकारांक, तेसलोनिकारांक, फिलिपकारांक हाची वयर शिकोवन दिवं जाता. कोणाकूय दिवं जाता. मातशें वाचले, शिकचर वागले, ह्या प्रिचराचें आयकलें, ताचे वयर सगळें केलें बरोबर आनी सांगलें. पूण जेन्ना तें उतर हांव पाळटा म्हज्या जिवितांत, हांव तें उतर म्हज्या जिवितांत पयलें पाळटा. तें जें पुलाव करपाचो, बिर्याणी हांव रांदतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान, म्हाका आतां बरें जेवण मेवता. आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता? सांगूंक जाता की ना? वय जाता. सांगूंक जाताच. कित्याक हांव तें उतर पाळटा, हांव तें रांदता म्हज्या घरांत, हांव तें उतर करता. आनी देखून भाव भयणीनो, दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं हांवें कितें करूंक जाय? हांवें तें उतर पाळूंक जाय. हांवें म्हजो संबंद जेजूशी घट करूंक जाय. हांवें म्हजो संबंद पवित्र आत्म्याशी घट करूंक जाय. जितलो हांव उतरान घट रावता, तितली हांव गोवायकी दितां, तितली हांव देवाक महिमा दितां. आनी जेन्ना हांव उतराक विश्वासी रावता, देव सदांच विश्वासी, तो आतां लोकांक कितले आत्म्या म्हज्या जिवितांत हाडटा ताची सुटका करपाक. हांव फकत ते जावन आसा एक मडको, रितो मडको. भितर जें आसा कोण तो? पवित्र आत्मा, तो जेजू जावन आसा. आमी त्या भाशेन मडके, आमी ते फकत मडके. आमचे कडेन कांयच ना. आमचे कडेन कोण आहा? जेजू. तें उतर आहा, तो पवित्र आत्मा. आमच्या जाणवयेन आमकां कांय करूंक जायना. जेजू नासलो जाल्यार आमी फकत उलयतले आसले. पवित्र आत्मा आसा म्हणून तें उतर जें सुट्टा आमच्या तोंडांतलें, तें जावन आसा अभिषेक, एनॉयंटेड वर्ड पवित्र आत्म्याचें. ताका आमचो संबंद घट जाता सदां. आमी विश्वासी रावता, तो सदांच विश्वासी. जेन्ना आमी विश्वासी रावता तेन्ना ही आमी खरेपणी ताचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आनी दिसान दीस कितें जाता? आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवन ताचे राजवडकी, ताचे राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. Amen. Amen. फकत 3 जाणां आमेन, बाकी सगळ्यांक आमेन ना? Amen. Amen, brother, brother. amen. Amen. Praise God. Amen. आणि कोण हा टेस्टिमनी दिवपा? प्रेज गॉड.
आम्ही रिकॅप करूया न्हू ब्रदर प्रेज गॉड. वय रिकॅप करूया. येस प्लीज. सिस्टर अलिफा. हाँ सिस्टर. हम्म. जेजू कारका गेल्या त्या बुधवाराक आम्ही शिकल्यान कोविड चाचण्याच्या आदारान मोची येवजण सोदता. पयली एके भयणीन ओपनिंग प्रेयर केले उपरांत आमकां ब्रादर विन्संटान शिकयले कोविड चाचणेची शिकवण. एक प्रोत्साहन टिचींग शिकयलें. आमी आतां जेजू फुडल्यान आयल्या म्हणटोच आमी एक नवी रचना जाल्या. नवी रचना जाल्यार देव आमकां कितें करता, देव आमकां कितें दिता, पवित्र आत्मो दिता म्हणटोच हो जो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, जेन्ना जेजू आमी सोमी दोनी आनी सोरवंटार म्हूण मानून घेतला जाल्यार देवान आमकां पवित्र आत्मो कित्याक दिला. पवित्र आत्मो दिला कित्याक आमकां ताणी ओळख दिल्या सगळे वस्तूंक उगडास करूंक. पवित्र आत्मो आमकां दिला जाल्यार हे आमकां शिकवण कित्याक जाय. आमी देवाक चड आनी चड वळखूंक घेवप. जाल्यार आमी देवाक वळखूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. कित्याक आमी देवाक वळखून घेतलें जाल्यार आतां आमी ताचे उतराक रावूंक जाय. आतां आमकां शिकोवन येयले उपरांत आमी कितें करूंक जाय. आमी तें दुसऱ्यांक दिवंक जाय तर आमकां कशें गमतलें. आमी देवाची उतराची शिकवण दिवंक जाय ती. आमकां एक फोनाची समजणी दिली. म्हज्या हातांत एक फोन आसा. हो फोन म्हणुया सॅमसंग फोन. सॅमसंग कंपनी कित्याक काडल्या. एक भयणीचो जबाब विकूंक केला आनी वापरपाक. कित्याक सॅमसंग हांव यूज करतां. हो दुसरो मॉडल आसा म्हणटोच तो करिना. म्हणटोच तेच भाशेन देवा मुखार सगळीं आमी वावाडटी. आमी दुसरे भाशेन कंपनीन देवान रचूंक ना. म्हणटोच देवान आमकां सगळे एक भाशेन रचल्यात. एकाच बापाची भुरगीं. आमचे भितर पवित्र आत्मो घातला. आमी सगळीं देवाची राज्याची. ताणें आमकां देवाची भुरगीं केल्यात. आमकां ताणें ताचे भशेन रचल्यात. जे देवान आमकां रचल्यात तेच भाशेन आमच्यान हो वावर करूंक जाता. तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा तेन्ना आतां आमकां देवाची खोशी जाता. आमकां हो कितें करता, तो कितें करता तें आमकां कांय करूंक ना. पूण आमी देवाची खोशी करूंक जाय. बापाची खोशी करूंक जाय. देवान ताच्या अमोलीत रगतान आमकां नितळ केल्यात. ताणें आमकां पवित्र आत्म्याक खोशीन सोडीत करता म्हणटोच आमी देवाची खोशी कितें तें करूंक आयला. जें काम हांवें आनी तुवें केलां तें एकूच काम काय ना. पूण आमकां दोळे आसात, कान आसात, तोंड आसात, वेगवेगळें काम करूंक. जे दिसाक आमकां पवित्र आत्मो सांगता तें काम दिवंक हांव आशेतां. तेन्ना हांव बापाची खोशी करतां. जे दिसाक आमकां करून येता बापाची खोशी ती. मॅथ्यू 11:28 सगळीं तुमी खोश करता. म्हज्याचे 12 काल आसात ती म्हजेशी या आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो. तुमचे जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूम घेवंक सोंपें आनी लोक म्हजे ओचे. म्हणटोच भावा भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां जे कारणाक लागून ताणें आमकां रचल्यां जाल्यार आमकां ओज्याचो भार घेवची गरज आसा ना. जेजून तुका आनी म्हाका समाधान केन्ना करतलो. जेन्ना हांव ताचेशी भितरली तेन्ना ताका म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेता तेन्ना देवान आमकां रचल्यान. समज हांव एक तुमकां उदाहरण दितां. एक उजनेराची आनी तो रांदपाक एकदम एक्सपर्ट आसा.
आयज म्हाका शाकोती जाय, बटर चिकन जाय. चिकन ना जाल्यार ताचें चिकन करूंक जाता. ते भाशेन देवान तुका तुका सांगता म्हणटोच हें सगळें तयार करून दवरूंक जाय. तेच भाशेन देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडलां हें काम करपाक. जें म्हाका ताणें वेंचून काडलां कित्याक हांव तशें चिंततां तशें करपाक तेच भाशेन देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडलां ताचें काम करपाक जें म्हाका ताणें वेंचून काडलां. आतां म्हाका ताचे देवाची उतराची समजणी मेवली काय कित्याक आमी हे संवसारांत आसा ती आमी जाणवायन घेवंक भावा भयणीनो, दर जे दिसा तुका आनी म्हाका पडूं येता देवाची खोशी कितें तें प्रिचींग करपाक देवान म्हाका सांगलें देखून हांव प्रिचींग करतां काय हो ना देवान आमकां रोचल्यान तें आमकां आजुनूय समजणी मेळूंक ना. आयज आमी पवित्र आत्म्याचें मागणें करुया. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, आपली खोशी तो फळीत करता आनी तोखता तसलीं फळां तो आमकां दिता. ते भाशेन पावलू ओन भावार्थ्या पासत धाडलो, पेद्रूक धाडलो देवा पासत वेंचून काडलो. ते कारणाक लागून पवित्र आत्मो म्हाका उतर दिलें. पवित्र आत्म्यान म्हाका उतर दिल्लें. मॅथ्यू 10:6 पूण ओदीक करून इस्रायेलाचे घराण्यांचेर सांडलेले मेंढऱ्याक सोंशी वचात म्हणटोच देवान म्हाका सांगलें तें काम हांव पोरपोट करूंक लागलो. पूण हांवें सांगलें सायबा तुवें सान फ्रांसिसाक सांगलें गोंयचो सायब जावपाक. पाल जुझेवाजाक धाडलो श्रीलंका वचपाक. ताणें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकलो. देवान म्हाका सांगलें तूं जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ते आतां नवे इस्रायेलाची फौजा जाता. आमचे कातोलीक इगोर्जेन आजुनूय देवाचे उतराची समजणी ना. इगोर्जेक आजुनूय देवाचे उतराची समजणी ना. खूब देवसांव करता ताका समजणी ना. देवान म्हाका सांगलां देवाच्या साक्रामेंताची खबर सांग वच, देवाच्या उतराची खबर सांग म्हूण. जे दिसाक म्हाका उतराची समजणी मेवता देवाचे उतराची समजणी. आतां आमी देवाचे संबंदान रावूंक जाय. आमी सदांच देवाची आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचे जिवितांत आमी सुरवात करुया. आमेन. जेजू कारका. आमेन आमेन. जेजू कारका. Amen. Jesu देव Christ. बरें करूं बाय अलिफा. थँक यू. प्रेज गॉड. गॉड जेजू कारका. जेजू कारका. कारका. जेजू कारका. बरें म्हणटोच आमची बाय अलिफान सारकी सजमणिल्ली. कोणे पयलो प्रेयर केलो, कोणे प्रेयर काबार केलो, कोणे भाशेन सांगलें ओ स्क्रिप्चर सामकी डिटेल तिणें आयज आमकां ती सजमणी दिली कालच्या बुधवाराची. म्हणटोच देव बरें करूं. चड चड देव बरें करूं बाय अलिफा. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता ताजे उपरांत आमकां रिकॅप करचो पडटा तें आमी सगळीं जाणप कशे भाशेन. वय कालच्या बुधवार आमी आयकलां ह्या बुधवार ताणें कितें म्हणलें पूण जो कोण रिकॅप करता ताका तें परतून आयकचें पडटा, मागीर दुसरे फावटी आयकचें पडटा. म्हणजे एक फावटी ते बुधवारा दीस ताजे उपरांत आयकचें पडटा, ताजे उपरांत तिसरे फावटी बरोवचें पडटा. म्हणजे 3 फावटी आयकचें पडटा. म्हणटच आतां तिका त्या उतराची सजमणी बरे भाशेन मेवल्या. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी जे आयकता आयज आयकलें पूण परतून आमी आयकना जाल्यार त्या उतराची सजमणी मेवची ना. त्याच्या उपरांत आमी दुसरे फावटी आयकत जाल्यार आनी तिसरे फावटी आमी बरयत जाल्यार बरे भाशेन आमकां ती सजमणी. कित्याक आमी ते स्क्रिप्चरान परतून वेतल्या, परतून आमी शिकतल्या, परतून सजमणी मेवतली. आनी जेन्ना आमकां सजमणी मेवता तो आमकां पवित्र आत्मा शिकयता. सजमणी घेवन ते आतां आमच्या काळजांत रिगून रावता. होय की ना? होय ब्रदर. रिकॅप सारकी ब्लेसिंग जाता आमकां. रिकॅप करपाक म्हणजे एक
एक एक ऑपॉर्च्युनिटी ती आम्ही सगळं अरे रिकॅप म्हाका नाका कोणाक दुसऱ्यांक करूं न्ही पूण आमी सगळ्यांनी म्हणून म्हाका करूंक जाय कित्याक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा पोत्तून देवाचें उतर आयकपाक बरोवपाक आनी दुसऱ्यांक सांगपाक म्हणजे हांव कितले फाटी सांगता हांव करीत जाल्यार 4 फाटी जाता एक तुका हांव बुधवार दीस आयकता तेचे उपरांत दुसरे फाटी आयकता तिसरे फाटी हांव बरयता आनी तेचे उपरांत पोत्तून हांव वाचता म्हणून 4 फाटी जाले मागीर हांगा येतकूच मागीर हांव ते सांगता म्हणजे 5 फाटी जाले आतां ते उतर म्हज्या खालसान रावता आनी ते उतराची सगळी पवित्र म्हाका पोत्तून शिकोवन दिवन ते आतां भितर उरता देखून आमी उमेदीन आमचो हात वयर करूंक जाय म्हाका जाय रिकॅप करपाक कोण करतलो आयजतान हांव करतलें ब्रदर प्रेज गॉड जेजू कारगा brother. जेजू कारगा म्हणटच भाव भयणीनो आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक कोणाक सांगूंक जाय आसूं जाय आनी कोण उरला गोवायकी दिवपाक ब्रदर म्हणजे एक वागे आहा ब्रदर सांग बाय आलिफा बाय सांग मासे पूण जात म्हाका होली स्पिरिट म्हाका उगडास केलो ब्रदर मुगे गोवानो लास्ट विका ते म्हाका सांगलोलें लास्ट वेनसडे टेस्ट टायम तेगे न्हू बोटीचेर तेगे हात फुटोंक लागोले आनी तेका तो म्हणपा लागलो आपणाक गेले सगळे हात फुंटाय आनी तो कूक आनी तेका एश कोन्न रेस्ट कुकार रेस्ट मेळना न्हू तेंका उदका हात घालूंक पडटा मागीर तेगेले एक काट एश कोन्न तो बॉल जाल्यार तेगे दुसरो वखद जाता एश कोन्न तेगे सगळे हातीक काट पडत रावले आनी पोताले एश कोन्न जायते आनी तो म्हाका सांगपा लागलो आनी तेका हिंगसोन धाडपाकूय मेळना कित्याक तेंगे हें चलना थिंगा वायफाय तेश कोन्न तितून ना हांवें कितें म्हळें तूं भिनाका हाली जेजूगे गायांचेर सोतमान तेका कांय हें करूं हांवें एकूच तेका हें केलें जेन्ना जेजून दोनी हाताचेर जेन्ना जेजू ते किडे तोपलोले ते नियाळ कोर आनी हांवूय तेजे पासता तेशें कोन्न हांवें सोतमान दिलें बिलीव केलें आनी हांव मागोत रावलें आनी तर पसून तेका जालें एशें कोन्न ना गो तेशें आहा म्हणल्यार जातोलें आनी तुका दाखयतलो तेंका दाखयतलो तूं म्हणीत राव जेजूचे गायांनी आर्गां तुका जेजू तुजे गायांनी हांव बोर जाल्ला एशें कोन्न सारको बिलीव कोर ते गायांचेर एशें कोन्न उतर मारत एशें कोन्न तेका हांव सारकें जावलां आनी तेका न्हू हितू सामकें तोय बीन तेजेर आसता आनी हांवें हिंगा रावन मागिलें काल न्हू पयर तेणें म्हाका सांगिल्लें आनी हांव तेका इंसान आहलोलें केस आहा केशें आहा आनी केन्ना इंसान आहलें काल म्हाका तो सांगता कित्याक तेका खबर आहा आयज वेनसडे न्हू मागीर ते काल म्हाका सांगिल्लें जेजू कारगा आलिफा आपणा गेले आप सारके गाय ते हे जालो ते आपणाकू सडनली तेगे उलताले ते न्हू बंद जाले तेका दिसलोलें कॅमिकलाची आनी कित्याची म्हूण आनी अशें कोन्न बरो जाल म्हणपा लागलो आनी हांवें म्हळें प्रेज गॉड जेजू कारगा आनी तेगे एक म्हणजे तेका खबर ना तेगे ते पेकले आनी तेगे तो घोर वचपा लागलो आनी आयज तेणें म्हाका थोडो सांगिल्लें आमचो टेस्टमनी दी आनी म्हाका खूब ग्रास पासून ब्रदर तूं म्हाका हितू आतां फोर्स कोता हांवें भयणीगे दिली आतां म्हाका होली स्पिरिटान म्हाका आतां ग्रास केला आगो तूं टेस्टमनी दिना जावको म्हणजे तोकलें आयलें म्हणजे तेगे आतां दोनी हात सारके बरें जाले आतां तेणें कितें बिलीव आनी हांवें तेका इतलें म्हळें दोळ दांट आनी हाली जेजूगे गायांचेर इतलें हें दवर सगळे गाये जेजून आमचे पासो चोय कितें केलां आनी अशें करून तेणें हें केलें बिलीव केलें आनी हांवें मागिलें हिंग सोल सारकें बिलीव सोतमा दिलें ओरें म्हळ्यार एक पासून तेका ते कांय जायना आपूण म्हणटा सगलें कितें तेका हात घालूंक पडटा न्हू सगलें हें करपा रांदपाचें आनी अशें करून जेजू कारगा प्रेज गॉड थँक्यू म्हणटच म्हाका बाय आलिफा एक सांग म्हाका हय एक पयलें म्हाका सांग हय स्क्रिप्चर तुज्या गोरकाराक कित्याक दिले ब्रादर तेका उगडास केलो तो म्हाका सांगोत तूं तुवें ते स्क्रिप्चर तुज्या गोरकाराक कित्याक दिले ताका त्रास जाल्ले म्हणून होय की ना म्हण हय हय ब्रादर तुवें ताका स्क्रिप्चर कित्याक दिले तुवें ताका एनासीन पेनासीन कितें पेन किलर हे ना ना देवाचें उतर कित्याक दिली ब्रादर म्हाका खबर आहा न्हू पयलीं म्हाका खबर आसना तेदो हांव हें तें सांगतालें आतां हांव हितू येयन म्हाका खबर आहा आतां तुका ऑलरेडी आमकां बोर केली कोत्तलो कांय ना सारकें सारकें पूण तुका आतां खबर आहा म्हणून बरें आहा पूण तुवें खबर आहा पूण तुवें ताका कित्याक दिले तुवें तुज्या गोरकाराक ब्रादर तेका हांवें म्हणजे तेका हांवें तेगे म्हाका हांव जाणटो जेजू गायांनी तेका हांवें
तो म्हणजे ते जाणो 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 तुवें ताच्या जेजूच्या होय. गाणीन तो बरो जालो हे पिक्चर होय. दिलोय तुवें तूं होय. जाणूय तो पूण तुज्या होय. गोरकाराक कित्याक दिलोय तुवें तूं सांगूंक सोदिनाय म्हाका लॉस दिसता सांगपाक कित्याक तूं ताजो मोग कोत्ताय म्हूण ब्रादर होय की ना होय ब्रादर जेन्ना तूं तुज्या गोरकाराचो मोग कोत्ताय तुका खरें मोग आहा तुज्या गोरकाराक तूं जाणोय तें उतर देखून तें उतर दिलें कित्याक तूं जाणोय त्या उतरा वरवीं ताका पेकोणी मेवतली तूं ताजो मोग कोत्ताय होय की ना होय ब्रादर तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूचो मोग कोत्ता आनी आमकां उतराची सजमणी आहा आमी फकत आमच्या गोरकाराक दितले आमी सगल्यांक दितले सगळ्यांक दितले सगळ्यांक दितली ब्रादर मातर म्हणटले तांचे पडोंक ना म्हाका म्हज्या गोरकाराक दितले म्हज्या भुरग्यांक दितले म्हज्या मांयक दितले म्हज्या शापायक दितले ब्रादर हांव 10 जाणां दिता देवागे उतर हांव रावना जेजू कार्य हांव जाणो बायक मालिपाक तूं सगल्यांक दिताय म्हणून पूण जेन्ना तुवें म्हणलें हांवें ते बोटीर म्हजो गोरकार बोटीर आहा तुका त्रास आहा हांवें ताका तें उतर दिलें कित्याक तें उतर तुज्या काळजान आहा तुवें त्या उतराची सजमणी घेतल्या तुवें ताका त्या उतरा वरवीं तुका पेकोणी मेवल्या आनी तूं तुज्या गोरकाराचो मोग कोत्ताय म्हणून तूं आतां बोटीर तो फोन मारून ताका वॉट्सॅपाचेर कॉन्टॅक्ट करून वायफाय ना हें ना तें सगळें सोडून ताका दिलें तें उतर आनी जेन्ना तें उतर दिलें मोगान दिलें आतां कितें जालें ताका पेकोणी मेवली आनी तूं आयज तुजी गोवायकी जाय म्हणजे देवाचें उतर म्हणटा कालेस्कारांक 5:16 म्हणटा फेथ वर्किंग थ्रू लव आमचो बाबार केन्ना चलता फकत जेन्ना आमचे कडेन मोग आहा तेन्ना होय की ना जेन्ना आमचे कडेन मोग आहा तेन्नाच की बाबार चलतलो होय की ना होय ब्रादर खी आहा तें होय वाचू ब्रदर वाच सिस्टर वाच प्रेज गॉड भावा भयणीनो देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत पूण स्वतंत्रतायेच्या निबान मात पातकी सोयंबाच्यो कुश्यो पाळी नाकात हाचे सुवातेर एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करात जेजू कारगांव आणि सोळाई ओळ कितें म्हणटा सांगता ते हे पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती पोरमोणे चलात आणि पातकी सोयंबाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात म्हणजे कितें जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी चलता आतां आमी आमच्या कुडयेची खोशी कोत्तेल्या विल वी वॉक इन द फ्लॅश ना कित्याक आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता होय की ना जेजू कारगांव म्हणटच आयज आमी कसली परब कोत्ता 2 तारीख वर्साच्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आमी कितें कोत्ता मेल्ल्या उगडास कोत्ताय मेल्ल्या पासत उगडास कोत्ता आनी मेल्ल्या पासत आमी मागता म्हणटच जेन्ना आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याच्या इस्कॉलान येता द स्कूल ऑफ द होली स्पिरिट आमी आतां बायबल स्टुडंट जाता आमी खरेपणी देवाच्या उतराची सजमणी घेता आयच्या दिसा आमी खंयच्या दिसा आमी मेल्ल्या पासत मागणें कोत्ता ना कोत्ता होय परगतल्या आत्म्या पासत आमी मागता ब्रदर म्हणजे बाय जन्नत हांवें 1 म्हयन्या पयलीं एक शिकवण दिली ते तुज्या मनान धरूंक नाय की ना हांव कोन्ना ब्रदर पूण हांव जनरल सांग तुका जनरल ओके जनरल तू जनरल सांग बरें आमी जाकोबाचो 5वा 20वो बोर्ड 16 ताचेर आमी शिकवण केली मातशी वाचूया
ताजे मातसो कॉन्सेप्ट नियाल करूया आनी माजे फुडें वचया. पळोवया आयज आमी कितें आयज आमी शिकून घेवया की आमी खरेपणी मागणे कोणाक करूंक जाय. आमी जो कोण जिवो आसा ह्या संवसारान अजून जिवो आसा हो आमी मेलेल्या पासत करूंक जाय. जिवाचो जाकोबाचो 5वा विसवोर वर्ड सोरा जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 वाचूया. हाचेर आमी नियाळ केला पूण परतून आमी मातशें क्विकली वाचूया आनी पळोवया सोडाई वर्ड कितें म्हणटात. म्हणटोच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेकाक तुमची पातकां उच्चारात आनी एकामेका पासत मागात. आर्गां तुका जेजू. बरें बरें इतले पासून वाच बाय फातिमा पुरो. ओके. म्हणटोच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेकाक तुमची पातकां उच्चारात आनी एकामेका पासत मागात. मागात. तुम्ही खिंचोरी पवित्र पुस्तकान हांवें वाचलां की आमी खंयच्या सांता कडेन उलोवंक जाय, सांता पासत मागणे करूंक जाय, हो आमी खंयच्या मेलेल्या पासत मागणे करूंक जाय. खिंचोरी पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां. कोणी वाचलां? म्हाका मातशी शिकवण दियात तुमी. हांव विचारता पवित्र पुस्तकाचेर खिंचोरूय बरयलां की आमी मागणे सांता पासत करूंक जाय. सांत आमचे पासत विनोदी कोत्तात आनी आमी मेलेल्या पासत मागणे करूंक जाय. अहें तुमी कोणे ह्या क्लासीन जो कोण हा ह्या वेळार कोणे वाचलां अशें? ना. बाय जेन्ना तुवें वाचूंक ना न्ही, हांवें वाचूंक ना पूण कोण तरी हा हें कोणे वाचलां? ना, कित्याक पवित्र पुस्तकाचेर अशें ना. म्हणटोच आमी मागणे कोत्ता तेन्ना आयकात बरे भाशेन अशें कान दिवन मातशें आयकात. जेन्ना आमी मागणे कोत्ता हे मागणे आमी कोणाक कोत्ता? कोणा कडेन मागणे कोत्ता आमी? बापा कडेन. बापा कडेन. सारकें म्हणलें बाय जोनिता. आमी आमचे मागणे सदांच बापा कडेन कोत्ता. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान. म्हणटोच आमचे सगळे मागणे आमी नव्या कराराची भुरगीं कित्याक आमी आत्म्यान आनी स्वतान मागणी कोत्ता. देव म्हणटा म्हाका जाय जे घोसपी जाय जे मागणे कोत्तात आत्म्यान आनी स्वतान. वय की ना? वय. ज्या दिसा देवान जेजूच्या रोगता वरवीं आमोणीक रोगता वरवीं म्हाका नितोळ केला, म्हाका ताजो आत्मो दिला, जेजूचो आत्मो म्हजो एक जाला, तो म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी जेन्ना हांव मागणे कोत्ता आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून, पवित्र आत्मो म्हजे भितर हा म्हणून, पवित्र आत्मो आनी देवाचे उतर एक जावन आसा म्हणून हांव जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें कोत्ता ते मागणे हांव म्हज्या बापाशी कोत्ता. कित्याक जेजून म्हाजे पासत आपले आमोलीक रोगत वारोयलां, म्हाका सगळें घडोवन हाडलां. वय की ना? वय. जेन्ना मागणे कोत्ता बापाशी हांव जेजूच्या नांवान कोत्ता म्हणजे जेजूच्या नांवान म्हणजे जें जेजून घडोवन हाडलां. बिकॉज ऑफ वॉट जीसस हॅज फिनिश्ड. जें जेजून काबार केला म्हणून हांव आतां ते मागणे बापा कडेन कोत्ता. सुर्गीचो बाप म्हजो बाप जाला. इज बिकम माय डॅडी. तो जावन आसा म्हजो आब्बा फादर. जेजूच्या रोगता वरवीं सुर्गीचो बाप म्हजो पाय जाला, म्हजो बाप जाला. आनी हांव मागणे म्हज्या सुर्गीच्या बापा कडेन कोत्ता जेजूच्या नांवान. म्हणटोच देवाचें उतर म्हणटा जे मागणे हांव कोत्ता सुर्गीच्या बापाक. कित्याक म्हजी विनोदी कोत्तलो तो ताज्या दावी कडेन हात. ताज्या उजव्याक सुर्गीचो बाप, जेजूच्या उजव्याक सुर्गीचो बाप बसला. म्हणटोच सुर्गीच्या बापाच्या उजव्या हाताक कोण हा? जेजू हा. सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. तो सरकार सुर्गीच्या बापाच्या उजव्या कडेन बसला. म्हणटोच तो थिंचर कितें करता? तालयो मारता, थिंचर कार्ड खेळटा, टीव्ही पळयता. तो कितें करता? जेजू कितें करता? विनोदी कोत्ता. आमचे पासत विनोदी कोत्ता. तो आमचे पासत विनोदी करता. इंटरसेशन करता.
म्हणटोच जेन्ना हांव जाणो जो म्हजो मोग इतलो कोत्ता ताणें आपलें रगत वारोयलां आनी तो म्हजे पासत मेला तो आतां बाबाच्या उजव्याक बसला हांव म्हजे मागणे म्हज्या सोयीच्या बाबा कडेन कोत्ता जेजूच्या नांवान आनी आतां जें ताणें घडलां तें म्हाका फावो जाता म्हणटूच देवाचें उतर म्हाका सांगिना की हांवें साता पासत मागणी करूंक जाय देवाचें उतर सांगिना म्हाका की हांवें मेल्ल्या पासत मागणी करूंक जाय कित्याक देवाचें उतर सांगता आमी एकामेका पासत मागणे करूंक जाय तेच म्हणटा पळयात सोडा ही वळ तुमची पातकां उचारात आनी एकामेका पासत मागात आतां भाव भयणीनो जेन्ना आमी एकामेका पासत मागणे कोत्ता ते मागणे कोणा कडेन कोत्ता स्वर्गीच्या बाबा कडेन वय की ना समजा आतां हांवें तुमच्या पासत मागणे केले हांवें म्हज्या बाब देरेका पासत केले हो बाय फातिमा पासत मागणे केले हांवें ते मागणे म्हज्या सोयीच्या बाबा कडेन केले जेजूच्या नांवान कित्याक जें जेजून घडलां ताणें आपले आंच पडवे दवरल्यात ताणें सगळें केलां तें तांच्या जिवितांत तांकां फायदो जावपाक कित्याक म्हज्या मागणे वरवीं देव तांकां दितलो ताणें दिलां वरवीं ताणें तो दितलो तांकां दिलां तेणे already दिला म्हणटोच माझ्या मागण्या वरवीं म्हाका मेवतले ओ ना मेवतले होय ना जे हांव उतरां प्रमाणे मागणे कोत्ता ते म्हाका फावो जाता म्हणटोच जेन्ना हांव मागणे कोत्ता हांव फकत दिनवासचे मागणे आर्गां दिवपाचे मागणे तेच कोत्ता कित्याक हांव जेजू काय देवा म्हज्या सोयीच्या बाबा कांयच आनीक नवें मागिना जें जेजून घडलां तें हांव कोत्ता होय की ना होय हांव सांतां कडेन मागणे करिना आतां कालचे फेस्त जाल्ले सांतांचे हे फेस्त कोणाचे कालच्या दिसाचे 1 तारखेक नोव्हेंबराचे हे फेस्त कोणाचे हे कोणाचे फेस्त कालचे फेस्त जाले ते सगळे सांतांचे हे कोणाचे फेस्त आमचे समेस्तांचे आमी सगळीं जावन आसा सांग हे तुझे आनी We are the living saints. लिव्हिंग सेंट्स सारखे सारखे म्हणले लिव्हिंग सेंट्स किताब ज्या दिसा 2 कोरिंथकारांक 5:20 बेगीन वचया 2 Corinthians chapter 5 verse 17 फास्ट वचया आणि पळोवया कितें म्हणटा ते ज्या दिसा हांवें जेजूक सोमियान देव मानलो हांव कितें जालें हांव एक नवी रचना जालो वाचूया म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें पोरणे तें गेलें सगळेंच नवें जालां तें खिचर जालां जेजू क्रिस्ताच्यातल्यान जाला सगळें जे नवें जालां तें खिचर जालां स्पिरिट म्हज्या आत्म्यान म्हज्या स्पिरिटान म्हज्या काळजान नवें जालां म्हणजे म्हजे काळीज आनी म्हजो आत्मो कोणा भशेन जाला जेजू भाशेन जाला कित्याक हांवें जेजूक आमचो सोमी देव मानला म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तो ती एक नवी रचना पोरणे ते गेले आतां सगळींच नवें आनी आमकां ह्या उतरांची सजमणी अजून मेळोंक ना म्हणून आमी चिंतता हांव आत्म्यान म्हज्या काळजान नवो जालो कित्याक हांव पातकां कोत्ता कित्याक हांव त्यो गायो मागता कित्याक हांव त्यो फोटी मागता कित्याक हांव दिवपाक म्हजे हात घट धरता कित्याक हांव सदांच दुबाव दवरता हांव एक नवी रचना जाला पूण अजूनय ही पातकां कोत्ता कित्याक कोत्ता कित्याक हांव तें उतर घेवन म्हज्या मनाची नोडसणी करिना होय की ना आत्म्यान म्हज्या हांव जेजू सारको जाला त्यो आपलो संबंद म्हजेशी खिचे कोत्ता म्हज्या मनान म्हज्या कुडीन वा म्हज्या आत्म्यान ताका तसलेच गोजबी जाय जे गोजबी कोत्तेले आत्म्यान आनी
आणि स्वतःन स्वतान म्हणजे पवित्र आत्मा म्हजे कडेन खरेपणी आहा जाल्यार पवित्र आत्मा म्हाका कितें शिकयतलो देवाचें उतर शिकयतलो पवित्र आत्मा देवाचें उतर जावन आसा एक पवित्र आत्मा आतां आहा जाल्यार तो म्हाका आदार करतलो तो म्हजो शारोती तो म्हाका आदार करपाक इज माय हेल्पर तो म्हजो आदवोगाद तो म्हजो पॅराक्लेट तो म्हजो कम्फर्टर तो म्हाका कितें करता तो सगळें म्हाका बरें करता आनी जेन्ना तो म्हाका कम्फर्ट दिता शारोती सगळें करता तो म्हाका आदार करता हे जे म्हज्या काळजान आसा म्हज्या मनाची नुकसणी करपाक त्या उतर घेवन जेन्ना म्हज्या मनाची नडसणी करता आतां म्हज्या तोंडांतल्यान कितें सुट्टा जे हांव चिंतता म्हज्या मनान आतां उतर कितें सुट्टा देवाचें उतर सुट्टा म्हणटच आत्म्यान आनी स्वतान हांव आतां म्हज्या बापाची बसपी करता आनी जेन्ना हांव आत्म्यान आनी स्वतान म्हजी बसपी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता म्हाका गरज ना ह्या सांतापडे मागणें कर ह्या सांतापडे मागणें कर आतां हांव तें सगळें आपणायता म्हज्या भावार्था वरवीं आनी जे भाशेन हांवें तुमकां त्या गोवायकी दिता त्या वेळार सांगलेलें जेन्ना हांव तें उतर पाळटा आतां म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता आनी आतां हांव गोवायकी दिता जो कोण आयकता तो म्हणटा अरे त्या भावान तें उतर घेतलें हाणें अशें केलें हाणें आपल्या मनाची अशी नडसणी केली आतां हांव तेंच करतलों आनी हांव एक जैतिवंत जिवीत जियेतलों होय की ना येस म्हणटच भाव भयणीनो ज्या दिसा हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा त्या दिसा म्हजें तारण जालां हांव आतां देवाचो पूत जाला तुमी देवाची धूव जाल्यात आनी म्हजें तारण जालां म्हणून आतां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता म्हाका ह्या संवसारान एक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक म्हज्या मनाची नडसणी करपाक आतां हें क्रिस्ती जिवीत जें भावार्थीचें जिवीत एक खरें गिरेस्तकायेचें जिवीत एक बरें सावधीचें जिवीत म्हाका जियोवपाक म्हणटच म्हजें तारण जालां जाल्यार हांव समजा म्हातारो जालो म्हाका कितें जालें हांव मरत जाल्यार खंय वेतलो सरकार स्वर्गान म्हणटच हांवें तें जेजूक मानलो म्हणून हांव जो आत्मो जेजू सारको जालो म्हणून हांव स्वर्गार वेतलो म्हणटच हांव भयणीनो आमी जे क्रिस्तांव आसा खंय भावार्थी आसा आमी आतां मरपाक भियेता ना आमकां मरणाची कसली भिरांत आहा हांव विचारता तुमकां आमकां मरणाची कसली भिरांत आहा आमचें तारण जालें आमचो आत्मो जेजू सारको जालो म्हणटकीर एक दीस आमी स्वर्गार वेतले पूण आमची कुडीन आजुनूय आमकां बदलाव जाय आमच्या मनान बदलाव जाय आनी तो फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तो फायदो घेवंक जाय आनी आमच्या मनाची नडसणी कित्याक करूंक जाय ह्या संवसारान एक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक पूण आमी मरत जाल्यार आमी खंय वेतले स्वर्गार वेतले कित्याक आमी एक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान एक नवी रोसना जाल्यार पडले ते गेले आतां सगळें नवें जालें म्हणटच आयज भाव भयणीनो आमी आतां पयल्या जुवाचो 5वा विसवूर वोड 24 वचया आनी पळया जुवाचो 5वा विसवूर वोड 24 वाचूया जेजू कितें म्हणटा तो जॉन चॅप्टर 5 वर्स नंबर 24 वाचूया खरेंच हांव तुमकां सोत तें सांगता जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर बाबार्थ दवरतात तांचे सवें सासनीक जिवीत आसा असल्यांक आनीक कास्तीचें फर्मोण ना पूण ती मरणांतली जिविताक उरतली
जेजू कारगां जेजू कारगा. जेजू कारगां म्हणटच भाव भयणीनो कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा सत तें सांगता. खरेंच हांव तुमकां सत तें सांगता. जेन्ना जेजू उलयता तो सत सांगता वा खोटी सांगता सत सांगता. म्हणटच ही जी पांचवी वोड पांचवा विसवो वोड 24 सत तें होय. जेजू आमकां सत सांगता. होय ब्रदर. आमी आतां ते सत म्हणून आमी मानूंक तयार आसा. होय ओय ब्रदर. जेजू कारगां खरेंच हांव तुमकां सत तें सांगता. कोण उलयता जेजू उलयता. जी कोण म्हजें उतर आयकतात जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात. हाचो अर्थ कितें फकत उतर आयकलें वा ताचेर भावार्थ दवरलो. आवाज दवरलो. भावार्थ दवरलो जाल्यार हांव तें उतर पाळटलो. ओय म्हणजे जो कोण देवाचें उतर आयकता ताचेर तारण जायना. जो कोण रिती रागवेता जो कोण बायबल स्टडी घेता ताचेर तारण जायना. कोणाचेर तारण जाता जो कोण आयकता आनी तें उतर पाळटा. तें उतर पाळटा म्हणजे ताचेर भावार्थ दवरता. ताचे सोबें सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनी कास्तीचे फर्मोण ना. हांव तुमकां विचारूंक सोदता भाव भयणी हम्म. ह्या वळीचेर तुमी पोत्तून चोत्राय धरात. जेजू म्हणटा जो कोण ताचें उतर आयकता आनी जो कोण ताचें उतर पाळटा ताचेर भावार्थ धरून तो एक सासणीक जिवीत जियेता. कितले पाटी आमी मागणे कोत्ता कोण मरत जाल्यार इटर्नल रेस्ट गिवन टू हिम ओ लॉर्ड. Eternal life given to him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul rest in peace. Ye मागणे सारखे ओ ये मागणे फॉल्स. फॉल्स जालें. तू जेजूचेर भावार्थ दवरलोय तें उतर आयकलें तें उतर पाळलें तुका कास्तीचें फर्मोण हा. ना. तू मोत्तकूच खी वेतलोय तू खी वेतलोय भाव भयणीनो खी वेतले आमी स्वर्गान वेतले वय की ना. होय ब्रदर. म्हणटो जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ताजें उतर आयकता ताजें उतर पाळटा तो ह्या संवसारान मोत्तकूच न्हय तो ह्या संवसारान जीव आसतानाच सासणीक जिवीत जियेता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो मोत्तकूच न्हय ह्या संवसारान आतां एक सासणीक जिवीत जियेता. केन्ना जेन्ना देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे तो चलता. आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा जेजू म्हणटा ताचें सोबें सासणीक जिवीत आसा. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां सासणीक जिवीत म्हणजे कितें. हांव सासणीक जिवीत जियेता जाल्यार एक दीस म्हाका खास्तीचें फर्मोण ना म्हाका सोर्ग उक्तो जाला म्हणजे सासणीक जिवीत हांव ह्या संवसारान जियेता आयज आतां. म्हणटो सासणीक जिवीत म्हणजे कितें. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें. सगळी बरेपण. बाय फातिमा कितें म्हणटाय तूं. तारणीक जिवीत. तारण. Finished works of Jesus, brother. Works of Jesus.
सासनिक जिवीत म्हणजे कितें? जेजू तुका सासनिक जिवीत कितें तें आमकां जुवाचो 17 विसवोर वोड 3 आमकां सांगता कितें जावन आसा सासनिक जिवीत. वाचूया. जुवाचो 17 विसवोर वोड 3 जेजू कितें म्हणटा सासनिक जिवीत तें वाचूया. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप हेंच तें सासनीक जिवीत. जेजू कारगा हेंच तें सासनिक जिवीत. जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? सासनिक जिवीत म्हणजे कितें? तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आणि जाका तुवें पाठवल्या त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप हें जावन आसा सासनिक जिवीत. आमी आयज विचारुया, आमकांच विचारुया, ह्या खऱ्या देवाक, सर्गीच्या बाबाक आमी वळखता? ह्या सर्गीच्या बाबाक आमी वळखता आणि आमी जेजू क्रिस्ताक वळखता? म्हणटच आमी सर्गीच्या बाबाक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें? जेन्ना जेजू म्हणटा सासनिक जिवीत म्हणजे कितें? एकल्याच खऱ्या देवाक ओळखून घेवप आणि जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप हेच सासनिक जिवीत. म्हणजे सर्गीच्या बापाक ओ खऱ्या देवाक ओळखून घेवप म्हणजे कितें? तो रोचणार देव, ताणें सगळें रोचून हाडलां बापान आनी आमच्या खातीर आपल्या पुताक दिल्लो. हे बरें आहा. हांव पुताक म्हाका मातसो सोड, मातसो पुताक मातसो सोड, नाका आतां भितर हाडनाका. हांव तुका विचारता, सर्गीच्या बापाक ओळखून घेवप ओ खऱ्या देवाक ओळखून घेवप म्हणजे कितें? ताच्या एकवटान रावप. कशें ताणें भाशेन एकवटान रावतली तूं? रिलेशनशिप ब्रदर. ताच्या कशें ताचो भाशेन संबंध- तें म्हाका सांग जाय. 5 मार्क क्वेश्चन तो, 5 मार्क्स क्वेश्चन म्हाका जाय. कशें भाशेन जातलें? relationship with him, the relationship with him. बाबा कशे भाशेन रिलेशनशिप जातलें तें म्हाका सांग. म्हाका एक लायन आन्सर नाका, म्हाका सोजमणी दी. कशे भाशेन खऱ्या देवाक हांव ओळखून घेतलो? खऱ्या देवाक ओळखून घेवप आनी जेजूक ओळखून घेवप हे जावन आसा सासनिक जिवीत. आनी हे सासनिक जिवीत हांव जिवंक जाय केन्ना? मत्तकूचो आतां. आतां म्हणजे मत्तकूच म्हाका सेकंड चान्स ना. म्हाका मत्तकूच हांव ह्या खऱ्या देवा ओळखूंक ना जाल्यार, जेजूक ओळखूंक ना जाल्यार म्हाका सेकंड चान्स ना. हांव कितले लाख धरून बँकेन आनी म्हज्या फॅमिलीक सांगून मिसाक दी, कसलोच वालोर ना. कित्याक हांव त्या खऱ्या देवाक केन्नाच ओळखूंक ना आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या पुताक ओळखूंक ना. हांव विचारूंक सोदता, ह्या खऱ्या देवाक कशे भाशेन आमी ओळखून घेवंक जाता? दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवन. हाय जोनीना, हांवें तुका सांगलें पुताक मातसो सेपरेट दवर, पुताक हाडनाका. हांव विचारता तुका, कशे भाशेन तूं ह्या खऱ्या देवाक ओळखून घेतली? Holy Spirit, give me a wisdom, Lord. आमी एक नवी रचना जाता. हाय जेजू जोनीनान आतांच जबाब दिलो, नवी तत्वाक आपयलो. सारकें तोच जावन आसा जबाब. पवित्र आत्मा. ओके, थँक यू होली स्पिरिट. बरें बरें बरें. खऱ्या देवाक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें? ताजो मोग आमी आपणावपाक. खऱ्या देवाक ओळखून घेवप म्हणजे कितें? ताजो मोग आमी आपणावपाक. ताजो मोग आमी कशे भाशेन आपणायता? देवाचो मोग आमी कशे भाशेन आपणायता? ताच्या उतरांतल्यान. कोणूच ना एक क्लासीन म्हाका जबाब दिवपाक. दुसऱ्यांक रोमकारांक 5 विसवोर वोड 5 वाचूया. पवित्र आत्म्या वचून देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला.
पवित्र आत्म्या उद्देशी दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपला मोग ओतला देखून हो बरो वाचूया, आमकां वाचूया. पटयना. आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला देखून बरवासो आमकां फटयना. Thank you, Holy Spirit. जेसू कारगा म्हणटोच भाव भयणीनो, या खोऱ्या देवाक, या म्हज्या आबा फादराक, म्हज्या पायक, म्हज्या सोर्गीच्या पायक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें, ताचो मोग हांवें आपणाक जाय. भाव भयणीनो, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार हांवें केन्नाच देवाचो मोग आपणाक जाल्यार आय हॅव नॉट रिसीव्ड गॉड्स लव, म्हज्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. हांव फकत धर्म करतलो. हांवें जें म्हणलां आतां तुमी सजमल्यात, द फाउंडेशन ऑफ क्रिस्टियन लायफ is receiving the unconditional love of God. जेन्ना हांव देवाचो शी मेळ नासलोलो मोग आपणायता, अनकंडिशनल लव आपणायता, कोहो पवित्र आत्म्या उद्देशी, त्याच दिसा हांव ह्या सर्गीच्या बापाक वळखता. म्हणजे पवित्र आत्मा हांवें म्हज्या जिवितांत आपणाक ना जाल्यार, पवित्र आत्मा म्हजे भितर ना जाल्यार म्हज्यान सर्गीच्या बापाक ह्या खऱ्या देवाक वळखूंक जाता ना ना हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो. ना ट्रू ब्रदर, यू आर हांवें धर्म केलो, मिसां दिली, तेर्स केले, नोवेना केली, फुगोट्यो मारल्यो, सान्नां वडे केले, व्हडलो बायल्यान दोबासो केलो, फुलां घातली, वाती घाल्यो, मरण मारले, भिकाऱ्यांक जेवण दिलें, पूण हांवें केन्नाच देवाचो मोग आपणाक ना. पवित्र आत्मा म्हजे भितर ना. हांव खऱ्या देवाक वळखतलो ना केदींच ना. भाव भयणीनो, ज्या दिसा पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाता आणि पवित्र आत्मो म्हजे भितर देवाचो मोग ओतयता. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता, कित्याक आयला तो कित्याक येयला म्हजे भितर? देवाचो मोग म्हजे भितर ओतोवपाक. both the love of God inside of me. म्हणजे पवित्र आत्मा ना जाल्यार म्हजें तारण जावचें ना. हांव एक सासनीक जिवीत जिवपाक पावचो ना. हांव फकत धर्म करतलो, माणे करतलो, सगळे वस्तू करतलो, फोंडा कडेन वेतलो, फुलां घालतलो, वाती बांदतलो, सगळे करतलो, पण म्हजो संबंध केन्नाच जावचो ना देवाशी. हांव केन्नाच एक सासनीक जिवीत जिवंक पावचो ना. देखून क्रिस्ती जिवीत जिवपाक, एका भावार्थीचें जिवीत जिवपाक म्हाका जाय गरज कोणाची? पवित्र आत्म्याची. आयकतात तुमी? आयकतात भाव भयणीनो? येस ब्रदर. जे भितर देवाचो मोग ओतयता, म्हज्या सर्गीच्या बापाचो मोग ओतयता. बाप येना तुजे कडेन आनी म्हणटा हांव तुजे भितर वयता, मातसो एक बुराक करया आनी घालया तुजे भितर मोग उतोवया. ना, फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान. The love of God is poured into my heart by the Holy Spirit. म्हणजे पवित्र आत्मा म्हजे भितर येतकूच तेन्नाच की तो देवाचो मोग म्हजे भितर ओतयता, आनी जो मोग म्हजे भितर ओतयता तोच मोग म्हज्यान देवाक उतर पाळपाक आनी म्हज्या भाव भयणांचो, म्हज्या शेजाऱ्यांचो, म्हज्या दुस्मानाचो पासून मोग करपाक. आयकतात? येस ब्रदर. जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करात आनी पेल्याचो मोग करात. हे जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. पूण हांवें देवाचो मोग आपणाक ना जाल्यार, इफ आय हॅव नॉट रिसीव्ड गॉड लव, म्हज्यान दुसऱ्यांक मोग दिवंक जाता? ना.
तू म्हाका बरें कर हांव तुका बरें करता. तुवें म्हाका चॉकलेट दिली हांव तुका चॉकलेट दिता. तू येयलो म्हाका इल्लो फावर केलोय हांव तुकाय फावर करता. तुवें म्हाका चाव दिली हांव तुका कॉफी दिता. हे जावन आसा आमचे मनशाचो मोग. तू म्हाका तू दुखय तुजें पळय हांव पळय कर. आयज ना तर फाल्यां तुका सामको जाग्यार बसय. पूण जो कोण देवाचो मोग आपणायता ओवी तोत्म्या उदेशी तो फकत मोगूच दिता. जेजू खुर्सार उमकोता. जेजू खुर्सार उमकोता. तो ताजेर आख्खी कूड तुटल्या मोडल्या सगळें ताजें रगत व्हांवता. ताका इतलो दुखयला इतल्यो गायो मारल्या ताका विंगडो केला. तो तोंड उक्तें करून कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? बापा ताका बोगोस. ताका ते नोको कितें करतात ते. कशे भाशेन जेजूक घेंग उतरां म्हणूंक जातालीं? ताजे कडेन भितर कोणाचो मोग आसलो? ताच्या सोयीच्या बापाचो मोग आसलो. बापाचो मोग आसलो. तूं म्हाका कितलो दुखय कितलो म्हाका पयस दवर. जेन्ना देवाचो मोग म्हजे भितर आहा हांव दुसऱ्यान कोणें म्हाका बरें केलां बरें करूंक ना हांव तें पळयना. देवान म्हजे भितर आपलो मोग ओतयला तोच मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तुवें म्हाका बरें केलें हांव तुका बरें करतलों. हें कोणाचें? हे भायर दुसऱ्या धर्माचे लोक दुसरो जो लोक आहा क्रिस्तांव ना तोच करता. तूं ताका बरें कर ते तुका बरें करतले. ते म्हणटा तूं ताका स्मायल दी ते तुका स्मायल दितले. तूं ताका कितें गायो मार ते तुका गायो मारनासतना रावतले. तुजें तोंड फोडटले. आमी जेन्ना खरें म्हणटा आमी क्रिस्तांव आमी खरें म्हणटा जेजूचे फाटल्यान तूं म्हाका कितेंय म्हण गायो मार म्हाका वायट उतरां उलय म्हाका जेवण दिनासतना दवर म्हाका पळय नासतना राव हांव तुजो मोग करतलो. हांव तुजो मोग करिना कित्याक तुवें म्हजो मोग केलाय म्हणून. हांव तुजो मोग करता दुस्मानाचो बसून करता. कित्याक हांवें म्हज्या सोयीच्या बापाचो मोग हांवें आपणायला. शी मैं नासलो मोग आपणायला. आनी तोच मोग जो हांवें आपणायला तोच मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आयकतात भाव भयणीनो? सासनीक जिवीत म्हणजे कितें? ह्या खऱ्या देवाक ओळखून घेवपाक. आमी कशे भाशेन ओळखून घेता? ताच्या मोगा वरवीं उदेशी. पोत्तून वसया 17 वडीर आमी सासनीक जिवीत कशे भाशेन जिवंक जाय ते आमी वाचुया. पोत्तून जिवाचो 17वा विसवून वड 3. म्हाका कितलो वेळ आहा आयज? जाली 9 जाली. आयज 12 पासून वसया आयज. कित्याक आयज सगळे जे ओतमे आसात ते आतां मातशे सुटल्यात भायर सुटल्यात. मातशे जाग्यार बसूंक जाय. ना तर तुमी उतर आयकना जाल्यार ते तुमकां त्रास करतले. वय की ना? ट्रू ब्रदर ट्रू. बाय जनीना हांवें तुका एक गुगली मारली तूं ट्रू म्हणटाय. सारकी उलयल तूं. कित्याक हें सोत सगळ्यांक कळोंक जाय आयचे दिसाचें. बरें. तुमकां एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठवल्या त्या जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाक. तर आमी खऱ्या देवाक आतां ओळखून घेतले आमी पयलीं पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाक. जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें? डिवायन मर्सी पिक्चर घालपाचें. एक स्टॅच्यू दवरपाचो जेजूचो बरे भाशेन खाट धरून आनी बरे तांबडे आनी दोळे घालून आमच्या आल्ताराचेर दवरून ताका तसो आमी ओळखतले हांव ना. ताचो मोग जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें? ताचो मोग जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाक म्हणजे कितें भाव भयणीनो? ताचो मोग ओळखून घेवप. तें उतर ह्या संवसारान येयलें आनी मास जालें. आनी जेजू आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान जल्मलो.
तो जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाचे म्हणजे कितें ताजे उतर आमी ओळखून घेता. जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवप म्हणजे कितें ताचे उतर ओळखून घेवप. ताचे उतर आमी सजमणीन आमी ताचे उतराची सजमणी घेवन ते उतर पाळून तेच जावन आसा जेजू क्रिस्ताक ओळखून घेवपाक. म्हणजे आमी आता सासनीक जिवीत जिवंक जाय. आमी कितले फाटी कोण मेलेली आसात आमी ताचे बसत मागणी करता. हे सारखें ना अशें जालें आतां. एक फाटी कोण मेलो आनी गेलो ती फकत कूड खिचर वेतली ती जमनीन वेतली. मातयेन. दास कांटू दास ताका कसलोच वालोर ना. पण आमी कितले आमी जाणा जेन्ना आमची पाय माय मोडटा आमी समजा आमी कोण भायर आहात इंग्लंडाक आहात अमेरिकाक आहात गाल्फान आहात आमची कोण फॅमिलींतली मोडटा आमी धांवन येता. तांकां कितें पुनो जेवण करपाक येता तांच्या इतेरा पासत येता. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो कोण आमचो पाय माय भयण कोण तरी कोण आमचो बरो आमच्या फॅमिलीचो कोण आमी मोग करता तो मेलो जाल्यार आमी धांवन सुटी काडून आमी तांच्या इतेराक वचना. जेन्ना ती जिवी आसली तांकां बरें उतर दिलें आमी ना. आमी सुटी काडून आमी सगळे पयस धरून तांकां पोवपाक येयली आमी मुतकूच आमी तांकां फोंडान घालपाक आनी तेजे उपरांत एका वर्सान ताजे मीस दिवपाक म्हयन्यान एक मीस दिवपाक जर फुलां घालपाक आनी मागणी करपाक आनी 10 वर्सां 15 वर्सां जितले आमच्या मनान हा येता ते मिसान दिवपाक तितलेंच आमी करता. हे हाका बायबल म्हणटा डेड वर्क्स. ताका कसलोच वालोर ना. वालोर केन्ना जेन्ना ती जिवी आसली ताका आमी मोग दिलो ताका देवाचें उतर दिलें ते भाशेन आमी तांकां दाखयलें की आमी खरेंच जेजूची पाटलादार आमी तांकां मोग दिलो तेच देवाक मानतात असलें जाता. पण मेल्या उपरांत सगल्यांक दाखोवपाक हांव आयला आतां गाल्फांत आयला इंग्लंडाक आयला सगळो पयस आयला कित्याक येयलाय इंतेराक येयलाय त्या मोड्याक भितर फोंडान घालपाक येयलाय. तुजी गरज ना. कित्याक जाणय ती कूड जेजू म्हणटा जो कोण मेला ताका मरो न्ही तुजो. हांव म्हणना तुमी मोडनाक येनाकात पूण खरें म्हणल्यार तुमी मोग केला खरें जेजूचो आनी तुमी सासणी तेन्ना तुमी केन्ना करतले जेन्ना तुजी पाय माय तुजी भाव भयणां तुजो गोरकार तुजी बायल सगळी जी हात तुजी जेन्ना ती जिवी आसली ताका मोग दाखोवपाक येयलो ते मानले देवाक. तुजे भितर देवाचो मोग आसलो म्हणून तुवें मोग दिलो. मोडटकूच थंयसर येत जाल्यार तूं कोणाक येयलाय दाखोवपाक रडपाक दाखोवपाक कांयच फायदो ना. ते मोडे तुजो आत्मो भायर गेलो. देखून आयज भाव भयणीनो जेन्ना हांव देवाचो मोग म्हज्या सगळींच्या पापाचो मोग आपणायता पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर हांव शिकता तें उतर हांव पाळटा हांव कसलें जिवीत जियेता सासनीक जिवीत जियेता. तर आयज भाव भयणीनो ह्या आत्म्याच्या दिसा आयज कितें म्हणटा सगळे आत्मे आयज कितें म्हणटात आमचे भाशेन कितें म्हणटा ऑल सोल्स डे कितें म्हणटा आमचे भाशेन आल्मा आनी ती आल्मा आतां खंय आहात तुज्या मागण्यांत ती रावल्या. जेन्ना ती हांव संवसारान आसली आनी ताणें जेजूक मानलो आपलो सोमी देव आनी खरेपणी तो मोग दुसऱ्यांक दिलो आनी जेजूच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ली ती आतां कसलें जिवीत जियेतली सासणाच्या सासणाक कसलें जिवीत जियेतली जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगतली. कित्याक ह्या संवसारानूच ती सासणीक जिवीत जियेताली. भाव भयणीनो जेन्ना हांव देवाचो मोग आपणायता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता हांव कसलें जिवीत जियेता एक सासणीक जिवीत जियेता. वय की ना
जेन्ना आयज मरत जाल्यार फाल्यां मरत जाल्यार 2 दिसांनी मरत जाल्यार एका सुमानान एका म्हयन्यान 10 वर्सांनी 20 वर्सांनी 25 वर्सांनी मरत जाल्यार हांव साश्टीक जिवीत जियेता जाल्यार हांव मरतकूच खीम येतलो स्वर्गार म्हाका मरतकूच कोणाचे मागणे करपाक गरज ना हांव साश्टीक जिवीत जियेता जाल्यार हांव एक दीस स्वर्गार वेतलो साश्टीक जिवीत जियोंक ना जाल्यार देवाची ओळख देवाचो मोग आपणाक ना जाल्यार हांवें देवाचे उतर केन्ना शिकोवंक ना जाल्यार तूं ताचे पासत त्या मेलेल्या पासत मागणे कितलेंय कर तुज्या मागण्या वरवीं ती हिचोत्ता निफेन्नान ती स्वर्गार वेतली हांव विचारता तुमकां तुज्या मागण्या वरवीं ती स्वर्गार वेतली ना केन्नाच वेचीना कित्याक जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमची सगळी पातकां कालची आयची फाल्यांची सगळी पातकां जेजूच्या रोगता वरवीं नितोड जाल्या कांयच उणें ना जेजूच्या रोगांत आमचे सगळी पातकां एकाच बरोबर नितोड करता पूण आमी आमच्या मनाची नोडसणी वय मनान आमी करतले फुडीं करतले पूण आमी फकत आमी आमच्या मनाची नोडसणी करतले आमच्या पवित्र आत्म्याच्या आदार देखून भाव भयणीनो फकत एकूच पातक मनशाक इफेन्नान धाडटा तुमी जाणो कसले पातक ते मनशाक इफेन्नान धाडटा ते आमची एक पातकां ती आमकां इफेन्नान व्हरची ना एकूच पातक आमचे इफेन्नान आमकां धाडटा तुमी जाणो खंयचे पातक ते अनबिलीफ हांवें जेजूचे भावार्थ धरूंक ना जुवाचो 16 विस्वोर वड 9 ही निमाणो स्क्रिप्चर धरी आयज कित्याक आयज खूब शिकोवन दिवपाची आसली 12 पासून पूण तुमकां आतां वाज जाली तुमी चड उलोवपाक तयार ना म्हणजे कोणें पातक केलां तें दाखयतलो कित्याक ताणें म्हजेर भावार्थ धरलो ना पळय आमची बाय जोनिना कोई वाचता ती न्यूजपेपरा भाशेन स्क्रिप्चर वाचलो मनशाक ताचे पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतलो मनशाक तांचे पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतलो कित्याक ती म्हजेर भावार्थ धरिनात जेन्ना तूं जेजूचेर भावार्थ धरताय ताच्या उतरा प्रमाणे चलताय तेन्ना तूं कितें तुका केन्नाच पातकान पडचो नाय म्हणून जे पातक आमी करता ताचो ओर कितें कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ धरना समजा हांव तुमकां एक उदाहरण दिता समजा घोव बायलां काजार जाल्यात बरें काजार जालें बरो हनीमून जालो आतां घोव गेलो पयस गेलो खंयसर गेलो कुटीर गेलो इंग्लंडान गेलो गाल्फान गेलो बायल हांगा उरली आतां बायल म्हणटा घोव आतां थंयसर पयस गेला तो शेजारी तो म्हज्या कामाचेर काम करता इतलो बरो इतलो हँडसम आहा ताचे बरोबर मातसो इतलो संबंद दवरया कोणाक कळचें ना करूंक जाता हें जाता ना जावंक पावता ओय आनी गोरकार थंयसर रावता म्हणटा अरे बायलेक सोदून येयला थंयसर गाल्फान एक बरी बायल मेळ्ळी मातसो तांचे बरोबर संबंद कोणाक कळचें ना करूंक जाता जाता की ना जाता की ना जाता आनी हें जाता अजुनूय जाता आयज पासून जाता ओय जाता पूण तें पातक करचे पयलीं देवाचें उतर कितें म्हणटा ती देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरलो जाल्यार तें पातक करचें नासलें करची नासली कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा जेन्ना एक दादलो आनी बायल काजाराच्या साक्रमेंट जोडटात ती आतां 2 हात वा एक जातात एक जातात तेन्ना हांव त्या उतराचेर भावार्थ धरता की आमी एक जाला देवाचें उतर एक जाला म्हणटा हांव केन्नाच दुसऱ्या बायला बरोबर घरकार दुसरे बायल दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरची ना कित्याक ती त्या उतराक स्वताच विश्वासी रावतली जे आमी पातक करता आमी कित्याक करता कित्याक आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरिनात होय की ना
म्हणटच तुम्ही पळयात तुमच्या जिवितान जे जाग्यार आम्ही पातक करता, कसले पातक करता, आम्ही कित्याक करता, कित्याक आम्ही जेजूच्या उतराचेर बावाट धरिना. जेन्ना समजा गो बायल घरान रावतात, आता ती एका घरान रावतात. आमच्या गोंय आता म्हजी बायल म्हजे बरोबर आहा, तुम्ही आता कोण गालफाक आहात, कोण इंग्लंडाक आहात, गो बायलां एका घरान रावना, रावतात की ना? होय. रावतात. पूण घरा रावून हांव गोरकार बायलेक पयस करता, कित्याक वायट उतरां उलयता, बायलूय गोरकाराक अशें करता आनी ती कहे भाशेन रावतात, जायना? जाता. तेन्ना ते पातक जें करता हांव कित्याक जाता, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा एके बायलेन आपल्या गोरकाराचो रेस्पेद दिवंक जाय, मान दिवंक जाय, आनी एका गोरकारान आपल्या बायलेचो मोग करूंक जाय. एफेसकारांक पयले 5वा विसवोर वोड तुम्ही वाचात, आयज होमवर्क करात तुम्ही. म्हणून एफेसकारांक ताणें सांगला 5वा विसवोर आख्या विसवोरान एका फॅमिली वयर शिकयला. म्हणून त्यो म्हणटा एका गोरकारान आपल्या बायलेचो मोग करूंक जाय. कशे भाशेन? ज्या भाशेन जेजून इग्रोज मातेचो केलो, आनी इग्रोज मातेचो मोग तुजो आनी म्हजो कसो केलो? आपलो जीव दिलो, कुर्सार आमचे पासत मेलो. तेच भाशेन एका गोरकारान आपल्या बायलेचो मोग मोरो पासून दिवंक जाय, आनी बायलेन आपल्या गोरकाराचो कितें करूंक जाय? रेस्पेद दिवंक जाय, मान दिवंक जाय. सेवा करूंक जाय. एका बायलेक आपल्या गोरकाराचो मोग करूंक जाय जाल्यार जें करूंक जाता, कित्याक एक बायलेक मोग करपाक सोंपें, पूण रेस्पेद दिवंक जाय, ताका जाय गरज पवित्र आत्म्याची. एका दादल्याक कोणाक दुसऱ्याक रेस्पेद दिवंक जाय, मान दिवंक जाय, ताका सोंपें, पूण मोग करपाक ताका जाय पवित्र आत्म्याची गरज. म्हणून जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे कडेन आहा, तेन्नाच की पवित्र आत्मा म्हाका आदार करतलो ज्या बायलेचो म्हजो मोग करपाक, तेच बरोबर बायलेक आपल्या गोरकाराचो मोग करूंक न्ही, मान दिवपाक, ताका रेस्पेद दिवपाक. दादल्याक जाय रेस्पेद, बायलेक जाय मोग. ते उतर देवाचें उतर सांगता. आनी जेन्ना हांव त्या उतरा प्रमाणे चलता, पवित्र आत्मा म्हजे भितर हा म्हणून तो म्हाका सांगता. म्हणटच जेन्ना हांव पातक करता, हांव पातक कित्याक करता? कित्याक हांव जेजूचेर बावाट धरिना, ताच्या उतराचेर बावाट धरिना, त्या उतरा प्रमाणे चलना. कळ्ळें तुमकां भाव भयणीनो? जेन्ना हांव तें उतर घेता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां हांव पातक करपाक पावना. जेन्ना हांव जेजूचेर बावाट धरता, हांव पातक करिना, हांव कसलें जिवीत जियेता? सासनीक जिवीत जियेता. एक संबंद म्हजो देवाशी गोड जायत वता, म्हज्या पेल्याशी गोड जायत वता, आनी आतां हांव एक सासनीक जिवीत जियेता. आयज ना तर फाल्यां म्हजो टायम पावत जाल्यार वचपाक, हांव जाणो की हांव सासनीक जिवीत ह्या संवसारांत जियेता म्हणून हांव एक दीस स्वर्गार सूख भोगूंक पावतलो म्हणून. म्हाका मेल्या उपरांत कोणाची मागण्याची गरज ना, मिसां दिवपाची गरज ना. म्हाका जाय फकत ह्या संवसारांत एक सासनीक जिवीत जियोवपाक. आमेन. आमेन. जेजू कार्य. थँक आयज यू. भाव भयणीनो, आमी मेलेल्या पासत मागणी करच्या सोतेक आमी एकामेका पासत मागणी करुया. जो कोण आमचो शेजारी आहा, कोण त्रासान बुडला, कोणाक जेजूची खबर ना, तांकां दिवपाक आमी आयज तांचे पासत मागणी पवित्र आत्म्या कडेन मागणी करुया. तांकां देवाचें उतर दिवया आनी तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवन तांकांय एक सासनीक जिवीत जियोवपाक आमी आयज तांकां खबर दिवन तांकां आयज जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक वावुरया. आमेन. Amen. Amen. जेजू Thank कार्य. Jesus. जेजू कार्य. Going Jacinta? Yes, sister. Hello. Oi. Start. Oi. म्हण बाय जसिंता बाय. अनाथ बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोव मोगाळा स्वर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता, हांव तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता, कित्याक
खेरीत भाशेन आयच्या दिसा पासत ह्या दिसा तुवें आमकां राखली सांबाळली आनी आयच्या जायत्या बेसावांनी भरली म्हूण तुजे उपकार वाटयता आनी तुका वाखाणटा. ह्या सांजेच्या वेळार दर दिसा तुवें आमचे सांगाता तूं आमच्या सांगाता आसताय आनी सगळ्या वेळार तुजे कृपेन आमकां भरताय. हांव हांगा हाजीर जाल्ल्या भावा भयणीक भयणा पासत आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर विन्सेंटाकूय तुज्या हातांत घालता जो आमकां तुज्या एक एक उतराची समजणी आनी शिकोवणी दिता. ते आमी आमच्या काळजांत आनी मनांत रिगोवन ताचो बरो उपाय करूंक आनी आमच्या मनाची नवसणी करूंक तुजो आदार आमकां फावो कर बापा. हे मागणें हांव जेजूच्या नांवान करता. आमेन. Amen. Amen. आमेन आमेन. देव बरें करूं बाय जासी.